बसलेल्यांचेर हर एकल्याचेर वालच्या खातीर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया मोगाचें आनी त्या जेजू कडेन आमी मागया धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर हर एकल्याचेर हांगासर आसलेल्या हर एकल्याचेर त्या आत्म्याक धाड सोमया त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमची खाल जमाना अभिषेक सोमया त्या पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमच्या कुडींच्या हर एका शिरांनी म्हणल्या बरी ह्या घडये वालच्या खातीर त्या पवित्र आत्म्याक वोत सोमया म्हणून त्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया सोमयाक आमी उलो मारया मोगाचें ताच्या आत्म्याक आमचेर धाडच्याक आमकां हर एकल्याक अभिषेक करच्या खातीर आमची खाल जमाना उगडच्या खातीर मोगाचें कितेंय आमच्या खाल जमानांनी राटावळ आसा कितेंय बेंबिरांत आसा कितेंय पिडाशिडा आसा कितेंय समस्या आसात कितेंय कश्ट आसा आमच्या कुटुंबांत कितेंय दूख आसा बेजाराय आसा सगळें सोमयाच्या पांयां तळा ह्या सुरवेरेंत आमी समर्पण करया मोगाचें हो दीस आमी सरतना काल जमान्यांनी कितेंय खंत बेजाराय दूख हुस्को नाका सगळें सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया जेजू म्हणटा कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजे साक्षी येया हांव तुमकां विशय दितां आमचें बळ आमची सकत आमची कृपा सोमयाचेर आमी फातयेवया सोमयाचेर आमी विश्वास दवरया मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी सगळें सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण करया आनी त्या सोमया कडेन आमी मागया तुज्या आत्म्याक धाड आमचेर आमच्या कुडींचेर आमच्या सगळ्या जिवितांत धाड आमच्या कुटुंबाचेर धाड अभिषेक कर म्हणून ह्या घडी आमी मागया मोगाच्या आत्म्या धाड तुज्या आत्म्या आमचेर बापा धाड तुज्या आत्म्या धाड तुज्या आत्म्या धाड तुज्या आत्म्या आमचेर बापा धाड जेजू तुज्या आत्म्या धाड सरसल्या हर एका भाव भयणीचेर वोत सोमया वोत तुज्या पवित्र आत्म्याक बापा धाड तुज्या हर एकल्याची खाल जमाना तुजे थंय उबार तुज्या आत्म्याक वोत तुज्या आत्म्याक आमचेर बापा या हर एका भाव भयणीक तुज्या पांयां तळा उबार दिता वोत तुज्या पवित्र आत्म्या ये देवोन ये हांगासर आसलेल्या हर एका भाव भयणीचे देवोन ये पवित्र आत्म्या तांकां हर एकल्यागे आपड तुजी गुणगती सकत विशेष तरान तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी वाळून दी सैत बरें तांकां जावं दी देवय तुजो आत्मो देवय तुज्या आत्म्याक हर एका भाव भयणीचेर जेजू देवय तुजो देवय धाड तुज्या आत्म्याक हर एकल्यागे अभिषेक सोमया हर एका भाव भयणीक अभिषेक सोमया देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो देवय तुजो आत्मो दुःख बेजाराई पीडा शिडा समस्या तुझ्या पवित्र तुझ्या पवित्र अभिषेक सोमया देवय तुझ्या आत्म्याक हर एकल्याच्या खाल जमानाचेर देवय सोमया देवय तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी बरी भलायकी आशीर्वाद वाळय सोमया धाड तुझ्या आत्म्याक वोत हर एकल्याचेर ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र ये देवोन ये हर एका अभिषेक हर एकल्यागे अभिषेक तुझ्या सत्तेन कृपेन भर पवित्र तुझं सांगात दी पवित्र आत्म्या आपड हर एकल्यागे आपड पवित्र आत्म्या हर एकल्यागे touch anoint them Holy Spirit anoint Holy Spirit heal them Holy Spirit heal Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit Lord pour out your Spirit anoint them anoint them Holy Spirit heal them Lord Papa धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या धाड तुझ्या आत्म्या आमचे हालेलुया 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 हालेलुया
पवित्र आत्म्या सत्तेन भरून घे रूपवाणान भरून घे नव्याचे विवेक भरून घे खरी काम करता साधू आत्म्या सतरचे आशीर्वाद करूया Anoint us, Holy Spirit. हालेलुया 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 सगळं आम्ही दोळे दांबया आमचे दोन्ही हात एक घडी आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू एक घडी आमच्या सोमयाचे हाजरपण पवित्र आत्म्याची सकत आमचे भितर एक घडी आमी मौनपणी बघया तसो जेसू आमचे लागीं उलोवंक येता तेजे आमच्या काल जमान्यांत हांव ते जेसू कडेन आमी सांगया उलय सोमया उलय आयकता तुजो साकर परतून आनी परतून आमकां ताका समर्पण करया सोमयाक आमी म्हणया सोमया उलय उलय सोमया उलय तुजो साकर तुजी साकरन आयकता सोमया उलय उलय सोमया उलय म्हज्या लागीं तुजो साकर तुजी साकरन तुका आयकता एक घडी मौन बसया आमकां त्या सोमयाच्या सक्तेक कृपेक समर्पण करया जे कितें तुमी समर्पण करूंक आशेतात ह्या दिसाच्या सुरवेर संपूर्ण तरान ताच्या पांयान ताळें समर्पण करा ताचे कडेन मागा तो आमकां गूण करता ताच्या सक्तेन ताच्या देवाच्या उतराच्या कृपेन आमकां गूण करता अभिषेक करता तेदून ताका समर्पण करया आनी म्हणया उलय सोमया उलय आयकता तुजो साकर उबे रावया देवाची उतार आमी आयकुया उपरांत तो सांगी लागलो एकल्या मनशाक दोग पूत आसले तांचे मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागीं अशें म्हळें बाबा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीचो इसो म्हाका दी आनी बापायन ताका आस्त वांटून दिली चड दीस गेले नान धाकट्या पुतान आपलें आस्त बदीक पुरो विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन तो पयशिल्ल्या गांवा बायसन गेलो उपरांत थंय मस्तेन जियोन ताणें दुडू पुरो विभाड केलो ताचे लागीं आसलेलें सगळें ओगडावन काबार जातास त्या गांवांत एक कठीण दुकोळ पडलो तो व्हड आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड आर्सणें सांबाळलो देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक सोरोंक धाडलो दुकरांनी खावच्यो सांगोपणी खावन आपलें पोट भरता म्हूण ताणें चिंतलें तरी पूण कोणेय ताका कांय दिलें ना शेकीन ताका बूद आयली आनी आपणायतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस ददोशी खावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां हांव आतांच उठोन म्हज्या बापायसाची वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून लेख अशें तो उठलो आनी आपल्या बापायसाची पाटी बायसरलो पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळीज सुरसुरलें धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो तवळ पुतान म्हळें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्ही पूण बापायन आपल्या साकरांक आपोवन सांगी लागलो वेगी वसा आनी आसलेल्यांतलो उत्तीम दोगलो आनी ताका न्हेसया ताच्या बोटाक मोदी आनी पांयांक मोचे घाला सरबेसो एक पाडकोन मारा आमी खावन जेवन गम्मत करया कित्याक हो म्हजो पूत मोर्न पावल्लो तो आतां जिवन जाला सुकोवन गेल्लो तो आतां फाटी मेळ्ळा अशें पेस्ताचो दाबाजो सुरू जालो देवाचें उतार हे वाकांनी तुला क्रिस्तान सुमेस्त आमी बसया मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा हांवें सांगलें जेजूच्या जिविताची ती प्रमुख गणितां
कश्टां मरना जिवानपणाचो तो मिस्तेर आमी नियाळ करूंक वेता आनी त्या देखून आज हांवें विसरलो विशय जावन आसा बोक्साने आनी राजीसंधान कुटुंबां जिवीत जिवाळ आनी बळवंत करता. बोक्साने आनी राजीसंधान कुटुंबां जिवीत जिवाळ आनी तें क्रियाळ करता. ह्या विशयाचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मातेवाचो वांजेल अध्याय 3 वाक्य 17 जेजूच्या पवित्र स्नानाचें गडीत थंयसर वर्णन केल्लें आमी वाचलां, साबारपणी आमी आयकलां. जेजू पवित्र स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताना आकाश उक्तो जालो आनी ताचेर पवित्रोत्म पारव्याच्या रुपार देवलो आनी तवळ थंयसर आयकल्लीं तीं उतरां थंयसर आयकल्लीं तीं उतरां ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला. ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो वो पूत म्हाका मानवाला. आतां देवाचो ताळो देव जेजूक आपणाचो पूत म्हणून वळखून घेता सर्वा मुखार आनी हो पूत म्हज्या मोगाचो तो म्हाका मानवालो. ह्या पुताक हांवें संवसाराक धाडला एका उद्देशा खातीर आनी जेजू ताजें मिसांव काम सुरवात करतना लुकाचो वांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 आमी वाचलें जाल्यार आमकां थंयसर सोबीत उतरां आयकूंक मेळटा. जेजू कितें म्हणालो, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सोडका, कुरड्यांक दिश्ट, दनसातेल्यांक सवकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्पराचें दायमाय दाखोवचें वरास पासारोंक म्हूण ताणें म्हाका धाडलां. आतां जेजू मिसांव काम सुरू करतना ताचें मिसांव कितें, ताचें मिसांव कोणा खातीर, ताच्या मिसांवाचो उद्देश कितें हें आमकां स्पश्ट करता. तो म्हणटा म्हाका बरें करचें मिसांव दिलां, म्हाका बरी खबर परगटचें मिसांव दिलां, म्हाका गूण करचें मिसांव दिलां, म्हाका सुडका दिवचें मिसांव दिलां. आनी त्या देखून आमी जाणाव पवित्र स्नान घेतिल्लो जेजू सगळ्यांक बरें करीत मुखार गेलो. ताणें कोणायकी अन्याय करूं ना, ताणें कोणायकी वायट करूं ना, सगळ्या ताच्या जिवितांत हर एकल्याक बरें करून गेलो. त्या देखून सगळो पवित्र पुस्तक आमी वाचलें जाल्यार आमकां कळटा, आमी पळयलां पिडेस्तांक गूण केलें, केप्यांक आयक अशें केलें, मोन्यांक उलयशें केलें, थोंट्यांक सल अशें केल्लें, देवसारासले धांवडयले आनी मेल्ल्यांक समेत ताणें जिवान केलें, जीव दिलो. लाजराक जिवान केलें, त्या विधवीच्या पुताक ताणें जीव दिलो आनी हर एकल्याक बरें करीत गेलो. त्या देखून तो लोक हरी हरीनी ताच्या फाटल्यान आयलो. आळे हांगा आसा आमकां बरें करचो, आळे आमकां हांगा आसा आमकां जिवीत दिवचो, आळे हांगा आसा देवाची बरी खबर परगट करचो. आनी हें जेजू थंय तांणी पळयलें आनी हर एकल्यांनी जेजूचो फाटलाव केलो, जेजूच्या फाटल्यान आयले आनी हर एकल्याक जेजू बरें करीत मुखार गेलो, हर एकल्याक बरें करीत गेलो. आतां जुवांचो वांजेल अध्याय 11 जेजून लाजराचें मोर न्हू आनी जेजून लाजराक जिवान केल्लें तें घडीत थंयसर उल्लेख केला. जुवांचो वांजेल अध्याय 11. आतां जेजून लाजराक जिवान केल्या उपरांत थंयसर लाजराच्या घराक लोक आरी आरीन येतलो कित्याक जेजून व्हडलें आजाप केलां, मेल्ल्याक जिवान केलां आनी ह्या लाजराक पळोवच्या खातीर पयलें पळयलें जावंक पुरो, पूण आतां जिवंत केल्या उपरांत वो तोत्तुगी वो तसोच आसा की पळोवची एक उर्बा, एक आशा आनी त्या देखून लोक आरी आरीनी आनी प्रत्येक जण जुदेवी आयले, जुदेवी थंय पळोवंक आयले आनी हे जुदेव पळोवन जेजून केल्लें आश्चर्य पळोवन जेजूचेर पातयेले, जेजूचेर विश्वास दवरले, जेजूच्या फाटल्यान तेय आयले, जेजूचो सांगात केले. आतां हें शास्त्रियांक, फारिजेवांक आनी इतर जुदेवांक तोपूंक सुरू जालें. आतां लोक ह्या मनशाच्या फाटल्यान गेलो जाल्यार आमच्या सांगाता कोणी उरचे नात, आमचो फाटलाव जर कोणी आसचे नात, आमच्या सांगाता कोणी उरचे नात, हें तांच्या मोतींत रिगलें आनी त्या देखून जेजूक जिवेशी मारी जाय, लागाड गाडी जाय आनी लाजराकी ताच्या सांगाता परतून जिवेशी मारी जाय, हें तांचें योजन जालें. त्या देखून आमी पळयता थंयसर वाक्य 50 कायपास म्हणटा, कायपासाची उतरां तो म्हणटा सगळें राष्ट्र नाश जावचे बदलाक
परजे खातीर एका मनशान मरचें बरें म्हूण तुमी चिंतून पळयनात. सगळो राष्ट्र नाश जावच्या बदलाक एका मनशान मरचें बरें म्हूण तुमी पळयनात. आतां जेजू सगळो राष्ट्र नाश करूंक आयिल्लो गी, जेजून सगळें नाश केलें गी, जेजून सगळ्यांक बरें केलें. आतां हे मनीस जेजून मोरा जाय, जेजून नाश जायचे म्हण आशेतात. कित्याक? तांच्यात स्वार्थ खातीर, तांच्यात रागा खातीर, तांच्यात हाग्या खातीर, तांच्यात मोसरा खातीर, तांच्यात फायद्या खातीर, तांच्या फायद्या खातीर, तांच्या स्वार्थ खातीर आनी मोरा जाय. आनी वाचून कांय प्रयोजन ना. आनी वाचलो जाल्यार आमकां लुकसाण, आमकां उणें पडटा म्हणलें तांच्या मोतीन गेलें. हें कायपास आनी जुदेवांचें योजन ताणें मोरा जाय. आतां परतून आमी पाटी या जुआंवसोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 वाचलें जाल्यार, जुआंवसोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 वाचलें जाल्यार ही उतरां आमी मस्त बडी आयकल्यात. सगळो सोडवणेचो मिस्तेर ह्या उतरांनी आटापण आसा. ती उतरां कितें? देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलें. कित्या खातीर धाडलें? कोणायची जर्ती करूंक न्ही, कोणायची सूख दाखोवंक दिवंक न्ही, बदलाक ताचे मारिफात सगळ्यांक सोडवून मेळच्या खातीर, ताचे मारिफात सगळ्यांक बरें जावच्या खातीर, ताचे मारिफात सगळ्यांक जिवीत मेळच्या खातीर. आनी त्या देखून तो जेजू जुआंवसोवांजेल अध्याय 10 वाक्या 10 घालें म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. त्या देखून जेजून सगळ्यांक जिवीत दिलें बरोवन ओमतोच्या मापान. कित्याक? तो ह्या संवसाराक आयिल्लो मनशाकुळाची सोडवण करच्या काय. आतां देवान कित्याक ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो? आतां देवाक कळीत आसलें पयलेंत, ह्या संवसाराक पुताक धाडच्या पयलेंत देवाक कळीत आसलें वो पूत ह्या संवसाराक येतलो, तो कुर्साक ताणें वेंग मारूंक आसा, सकड मनशाकुळा खातीर ताणें मोरोंक आसा. हें बापाक कळीत आसलें, हें देवाक कळीत आसलें. जाल्यारय देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडिल्लो कुर्साक मोरोंक. कित्या खातीर? मोगा भवन आनी भयणीनो, हांवें वाचलें वाक्य म्हणटा कितें? देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की. आतां देवाचें योजन, देवाची मांडवळ कितें? आपणाच्या पुतान कुर्सार मोरा जाय, कुर्साक वेंग मारी जाय. कित्या खातीर? मोगा खातीर, मोगा खातीर. आतां त्या कायपासाच्या आनी त्या जुदेवाच्या मतीन कितें? राग, मोसर, हागे, स्वार्थ, त्या खातीर मोरा जाय. पूण देव कितें आसलो? देव ताचो पूत मोरा जाय, ताच्या पुतान कुर्सा वेंग मारी जाय. कित्याक? मोगा खातीर, मोगा खातीर. देवान म्हजो आनी तुमचो हर एकल्याचो मोग केलो, सगळ्या संवसाराचो मोग केलो. आनी त्या देखून ताच्या पुतान मोरा जाय आनी त्या मोरणा मारिफात सगळ्या मनशाकुळाची सोडवून जाय म्हणल्या खातीर ताणें ह्या संवसाराक धाडिल्लें मोगाचें न्हू. त्या देखून हांगासर आमी पळयता मोगाचें न्हू, देवाचो मोग सगळ्या मनशाकुळांत कितलो व्हरतो. त्या मोगा खातीर त्या पुताक धाडलें, त्या पुतान मोरच्या खातीर, कुर्साक वेंग मारच्या खातीर, आमची सोडवण जावच्या खातीर, आमची बाचावी जावच्या खातीर. त्या देखून जेजू देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप, देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप. आनी ह्या संवसाराक आयिल्लो सगळ्यांक बरें करीत तो गेलो मोगाचें न्हू, सगळ्यांक बरें करीत गेलो. सांत पावलान फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 2 वाक्या 7-11 तुमी वाचलें जाल्यार सगळें जेजूचें जिवीत आमचे मुखार थोड्याच उतरांनी पिंत्र आयलां. कितें म्हणा? सैमान तो देव तरी त्या देवपणाक लाभदोन रावलो ना, मनीस जालो, खालतो जालो, विधेय जालो, कैद जावन खावने तावन कुर्सा पर्यंत, फस्ट घडी तातावन निमाणे घडये पर्यंत खालतो जालो, विधेय जालो. कोणा खातीर? आमचे खातीर, आमचे खातीर खालतो जाल्लो, आमचे खातीर विधेय जालो. आतां जेजू कसो खालतो जालो पळया. सगळ्या जेजूच्या जिविताचेर नदर घाला. ताणें इतलें बरें करन येतना ताका कसलें बिरुद मेळ्ळें? जेजूक कसलीं नांवां मेळ्ळीं? थोड्यांनी म्हळें हो पोटारी, थोड्यांनी म्हळें हो पिवंडो, थोड्यांनी म्हळें हो पातक्यांचो इश्ट, थोड्यांनी म्हळें हाचे कडेन देवसार आसा, देवसाराचो
बळ हाचे थंय आसा आनी वो खालें करता जाल्यार देवसराच्या बळान करता. इतलें बरें गेलें, सगळ्यांकी बरें करीत गेलो, कोणायकी वायट अन्याय करुना, देवाचो मोग ताणें दिलो, वांटलो. पूण ह्या मनशाक मेळ्ळेले बिरुद कितें? पोटारी, पिवंडो, पातक्यांचो इश्ट आनी देवसार लागला ताका, देवसाराच्या बळान करता. इतलें पुरो आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार निमाणें ताची उतरां त्या कुर्सात हांव कितें मोगाचें न्हू. निमाणें ताची उतरां त्या कुर्सात हांव कितें? बापा तांकां बक्षी, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेनांत. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेनांत. मोगाल भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या जिवितांत हांव न्हू व्हडलें बोगसाणें मोगाचें न्हू. ताणें कोणायचेर राग दवरुना, कोणायचेर फारीकपण काडूंक चिंतूना, कोणायचेर हगे त्या क्रोधान तो मुखार वचोना. निमाणें ताका संपूर्ण त्या कुर्साचेर खाली करतना ताणें म्हणलीं उतरां, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात नेनान. आतां जेजून कितें ताच्या मिसांव पयना वेळार शिकयलें, ताच्या जिवितान पाळलें मोगाचें न्हू. ताणें शिकयलें मात्र न्ही, ताच्या जिवितांत तो जियेलो आनी त्या देखून ही उतरां म्हळें. आतां जेजून कितें शिकयलें आमी पळयता. मातेवाचो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 21 हांव वाचलें जाल्यार पेद्रू जेजू लागीं विचारता, कितले फावटी म्हज्या भावाक भयणीक हांवें बक्षी जय? आनी जेजून कितें म्हळें? 70 फावटी. तुजो भाव तुजी भयण सूख करी जाल्यार हर एका घडये तुवें बक्षी जय आनी बक्षी जय. बोगसाणें मात्र तुजें सूत्र. क्रिस्तांवांचें जिवीत बोगसाणेचें जिवीत, क्रिस्तांवांचें जिविताचें सूत्र बोगसाणें. ताचे विणे क्रिस्तांव जिवीत ना म्हणलें हें जेजून स्पश्ट केल्लें. आनी त्या देखून 70 फावटी तांकां बक्षी जय. आनी एक जुवांवचें वांजेल अध्याय 8 वाक्य 1 ते 11 आमी थोड्याच दिसा आदीं वो वांजेल हें वाचप आमी आयकल्लें. प्रद्वार आदारतना सांपडलेली ती स्त्री. आतां फारिजेव शास्त्री ओडून आयले, जेजू मुखार दवरलें आनी आतां तो फातर काडून पात्रांक, कित्याक ती रीत रिवाज कोणी एक सूख केली जाल्यार वा अशेलें पाप करतना सांपडून पडली जाल्यार तसल्या स्त्रियांक पात्रावन जिवेशें मारचें, तो कायदो, ते नियमशास्त्र. आनी त्या देखून आपूण हाडलें, ओडून हाडलें, जेजू मुखार उबी गेलें आनी जेजू कडेन विचारतात, हळे मोइशेन आमकां सांगलां अशें अशें, तूं कितें म्हणटाय? आनी जेजू धरणीचेर बरोवन बागोवन कितेंय बरोवंक पडलो. आनी मस्त जण बरोवपी म्हणटात, जेजू धरणीचेर बागवालो आनी जेजून बरयल्लें कितें? जेजून बरयल्लें थंयसर उबें रावन पळय, आतां फातर काडून आसले पळय, तांची पातकां बरयल्लीं. आनी हे उबें रावन बोबो घालतले. जेजून बरयल्लें पळयलें, एक एकलो गेले. कित्याक जेजून कितें म्हणलें? तुमचे पैकी कोण पाप नातुल्लो, पाताक नातुल्लो, पयलो पातर मारून दी. आतां जेजून तांची काणी मुखार बरोवन आसलो, तांची पातकां त्या धरणीर बरोवन आसलो. आनी ते पळयल्ले, एक एकलो ताका सोन्न सगळे गेले. आनी निमाणें थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा, उरली ती स्त्री आनी जेजू मात्र. आनी तो वळ त्या जेजून वाक्य 11 जेजून त्या स्त्रियेक म्हणली उतरां, बाये ते सकड खंय कोणेय तुका गुन्यांवकार केलो? आनी ती तक्षणा म्हणटा, ना धनिया, कोणेय म्हाका गुन्यांवकार करूं ना, कोणेय म्हाका पातकी स्त्री म्हणून उलो मारूं ना. आनी तो वळो जेजू कितें म्हणटा, हांवूय तुजेर गुन्यांव मांडिना, वच आनी मुखार पाताक आदारी नाका. हांवूय तुजेर गुन्यांव मानिना, हांवूय तुका पात्रायना. आळे जेजूक एकल्याक त्या स्त्रियेक पातर मारचो हक्क आसलें. कित्याक जेजू थंय पाताक नातल्लें, जेजू थंय पाप नातल्लें. जेजून तिका पातर मारी येता आसलें, ताका हक्क आसलें, ताचे थंय पाताक नातलें. पूण जेजू कितें म्हणटा, हांवूय तुका पातर मारिना, हांवूय तुका गुन्यांव करिना, वच आनी मुखार पाता करिनाका. मोगाल भावन आनी भयणीनो, जेजून हें शिकयल्लें, जेजून हें शिकयल्लें. आनी त्या देखून कुर्सात हांव म्हणटा, बापा तांकां बक्षी बापा. आनी ते कितें करतात ते नेनांत म्हणटात.
मोगाल भवन आणि बहिणीनो, आमच्या सोमयाचो मोग, आमच्या देवाचो मोग, आमच्या सोमयाची खाकोलतो, आमच्या सोमयाची बॉक्साने ते मोगाचे न्हू, ते मोगाचे न्हू. त्या देखून तो पवित्र पुस्तक म्हणटा, जर तर देवान, किर्तनकार म्हणटा, जर तर देवान म्हजें आनी तुजें सगळ्यांचें पाताक उडास दवरलें जाल्यार हांव आनी तूं आज हांगा आसोंक बसोंक योग्य आसले हांव. आमी आमकांत विचारया, दुसऱ्यांक नाका, आमी आमकांत विचारया, जर तर देवान म्हजें आनी तुजें पाताक हांवें आनी तुवें केल्ल्यो चुकी जर तर देवान उडासान दवरल्यो, हर एक पटी म्हज्या आनी तुज्या मुखार बरो येयल्लो जाल्यार आज हांव आनी तूं हांगासर मुखार बसोंक येवंक साध्य आसलें मोगाचें न्हू. ह्या संवसारांत आमी आसत्यांगी. जर तर आज आमी हांगा आसाव जाल्यार ताणें बक्षिलां, ताणें बक्षिलां, ताणें खाकोलत दाखयल्या. आनी त्या देखून आमच्या देवाचें काळीज केदें व्हरतें, कितलें मोगाळ तें आमी समजता. त्या देखून आयच्या ओपार हांवें वाचली, लुकाच्या वांजेलांत हांव वेचीक पुताची ओपार आमी आयकली मोगाचें न्हू. वेचीक पुताची ओपार. आतां वेचीक पूत बापायतावन पयस गेलो आनी ताका बूद आयली. गेल्या उपरांत आल्लें पुरो वॉकडावन घालन गेल्या उपरांत थंयसर ताका बूद आयली. आनी तो कितें म्हणटा, हांव उरतलो, हांव उरतां आनी म्हज्या बाबा लागीं वेतां, हांव उरतां आनी म्हज्या बाबा लागीं वेतां. आनी म्हणटा, बाबा हांव तुजो पूत म्हणूंक योग्य न्ही, हांव तुजो पूत म्हणूंक योग्य न्ही, तुज्या सांबाळांच्या म्हळ्यार खाम आगारा मदलो एकलो म्हणून म्हाका घे, तुज्या खाम आगारा मदलो एकलो म्हणून घे. आनी पूत बाई सरता, बापय पळयता, बापय धांवता, बापय पुताक पोटलून धरता, उमो दिता. आनी पूत त्या दळकाले म्हणटा, बाबा हांव तुजो पूत म्हणूंक योग्य न्ही बाबा, हांवें पाताक आदारलां, हांवें सूख केल्या, हांवें तुका दुखयलां, हांव तुजो पूत म्हणून योग्य न्ही, तुज्या काम आगारा मदलो एकलो म्हाका घे. तो दळा बापूय कांय म्हणी जबाब दिता गे ह्या उतरांक, कांय म्हणी जबाब दिता गे ह्या उतरांक. बापूय आयकनातल्या बरी करता, आयकल्यान जावंक पुरो बापायक उतरां, पूण बापूय आयकनातल्यार करता. आनी बापूय कितें म्हणटा, बापूय तक्षणा पुता कितें म्हणटा, ताज्या सेवकांक म्हणटा, उत्तम दोगलो, ताज्या बोटाक मुदी, पांयांक मोचे, सरबेचो पाडको मारा, खावन जेवन गम्मत करया. आतां हें कोणाक करचें? कामागाराक कोणी, काम करतल्याक कोणी घरा दोगलो न्हेसयता गी, ताज्या बोटाक मुदी घालता गी, ताज्या पांयांक मोच्यो घालता गी, वा ताचे खातीर एक पाडको मारून व्हडलें गम्मत जेवण करता गे कोणी कामागारां. आतां आमच्या घरा कोणी कामाक येता जाल्यार आमी हें पुरो ताका दोगलो न्हेसोवन मुदी घालून भांगाराची उमो दिवन मोगान करता गी. कोणाक करचें हें पुरो आमी? आमच्या पुताक, आमच्या धुवेक, आमच्या कुटुंबांत आसल्या आमच्या भुरग्यांक आमी करता, आमच्या पुताक. आतां वो पूत म्हणटा बापाय कडेन, बाबा हांव तुजो पूत म्हणूंक योग्य न्ही, तुज्या कामागारा बगलो एकलो. पूण बापायन ताका कितें केलें? बापायन ताका दोगलो न्हेसयलो, बोटाक मुदी घाली, उमो दिलो, पांयांक मोचे घाले, सरबेचो पाडको मारलो आनी गम्मत केलें. मोगाचें न्हू, हांगासर पळया मोगाचें न्हू, हांगासर हें घडीत आमी एक घडी व्हरून पळयलें जाल्यार पूत बापाय लागीं कामाच्या बरी कानगे म्हणटा, पूण बापय ताका पुताचोच जागो दिता मोगाचें न्हू, पुताचोच जागो दिता आनी पुता बरी फाटीं घेता मोगाचें न्हू. बापय कितेंय ताज्या खालचांत मोतींत दवरिना मोगाचें न्हू, त्या पुता बरी घेता मोगाचें न्हू. आज मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हर एका कुंभसाराच्या साक्रामेंतांत घरचें येंत मोगाचें न्हू. हर एक पटी तूं आनी हांव कुंभसार जावंक वेताना हर एका पटी घरचें येंत आमी रोडोन आमी दूख दन वेता हांव त्या जाग्याक आनी म्हणटा हांव, पाद्रेपा हांव पातकी, तुमचे आशिर्वाद, तुमचे बेसांव म्हाका दिया. आमी ह्या जागा कडेन मात्र न्ही, ह्या जागा मुखांत जेजू कडेन म्हणचें, जेजू हांव एक पातकी आयलां, तुजे बॉक्सांनी तुजी खाकोलत दी. आनी आमचें उणेपण आमी सांगता, आमची अस्गतगाय आमी सांगता, आमच्या पाताक आमी रडटा थंय. आनी आमकां तो ह्या जाका मारी पात जेजू बक्षिताना
परत त्यात जाग्याक उबारता मोगाचेनो. त्यात जाग्याक पवित्र स्नानाच्या साक्रामेंता दिसा आमकां ताणें पूत आनी दू म्हणून घेतला. आपणाची पूत आनी दू ताणें घेतला. आमी जेजूची भुरगीं जाल्या, जेजूचे भाव आनी भयणी जाल्या, देवाची भुरगीं आमी जाल्या, देवाची पूत आनी धुवो जाल्या. आमी पाता करतना सकला पडोवंक पुरो, पूण बोगसाणेच्या साक्रामेंत मारिपात परत तोत्तू जागो. आमकां कोणाय की जेजू म्हणना तुवें पाता केलाय, तुवें पाप आदारलाय, तूं म्हजो पूत म्हणूंक योग्य न्ही, तुका हांवें पूत म्हणून, तुका म्हजी धू म्हणूंक योग्य न्ही, कोणाय की जेजू म्हणना मोगाचेनो. परतूनी आमकां ताणें दिवचो तोत्तू जागो. त्यात जाग्याक ताणें आमकां हर एकल्याक उबान घेवचें मोगाचेनो. आनी हें जावन आसा बोगसाणें. बोगसाणें आनी राजी संदान म्हळ्यार कितें हांगासर वो मिस्तेर आमी समजता मोगाचेनो. बोगसाणें आनी राजी संदान म्हळ्यार कितें हांगासर आमकां समजता मोगाचेनो. तर मोगाल बोवान आनी भयणीनो, आमी मस्त बरी आमी म्हणचे आसा, फॉरगिवींग इज फॉरगेटींग. बोगसूचें म्हळ्यार विसरोवचें. बोगसूचें म्हळ्यार विसरोवचें. आतां थोडे पटी आमच्या तोंडान म्हणटा आमी तुका बक्षिलां, खाली तोंडान मात्र, पूण आमच्या काळजान. थोडे दिसा आदीं आमचे MFC मिशनरीज फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट एक काजारी जोड्यांचें एक संघटन आसा. हांव ताचो आत्मीक दिरोगतो, स्पिरिच्युअल डायरेक्टर. आमची मस्तू मिटिंगां जातात. पर थोडे दिसा आदीं ऑनलायनार एक टॉक आसलो. ह्याच विशयान कुमसाराक तयार जावन आत्मीक जिविता विशयान, बोगसाणें, राजी संदान ह्या विशयान एक टॉक आसलो. 1 घंटो एक धाकटेर उलयलो, बरोकन उलयलो धाकटेर. ऑनलायनार मस्त जाणां भागीदार जाल्लीं. आनी धाकटेराचो 1 घंटो टॉक जाल्या उपरांत थंयसर दुसऱ्यांक कोणें पुरो ह्या टॉकांत भाग घेतलो तांकां कितेंय विचारूंक आसा जाल्यार, तांकां कितेंय सांगूंक आसा जाल्यार अवकाश आसलो. आनी तो बळो मस्त जाणांनी तांची बोगणां, तांच्या काळजाचे अत्रेक, तांच्या काळजाचें दूख उसारलें आनी म्हणालीं बोगसूंक हांवें तयार आसा, मस्त बटी बक्षिलां म्हळां हांवें, मस्त बटी विसरोवंक प्रयत्न केला, पूण तो व्यक्ती म्हज्या मुखार येताना ताणें केल्लें सगळें परतून म्हज्या मुखार येता आनी म्हाका ताका लागीं वचोंक जायना. ताचे कडेन उलोवंक मोने ना, ताचे कडेन परतून तो संबंद बांदून हाडूंक म्हाका साध्य ना, म्हजे वरी जायना. कितें की ताणें केल्लें तेंत म्हज्या मोतीक येता, तेंत म्हज्या काळजांत आसा. आमी बक्षिलां, पूण तें विसरोवंक जायना, तें विसरोवन वचोंक जायना. आमचे मनशाचो मस्त स्वभाव तो मोगाच्यान. पूण देव बक्षिता आनी विसराता. आनी त्या देखून तोत्तो जागो, पुताचो जागो, दुवेचो जागो आमकां दिता. पूण आमी मनशां मस्त बडी जावंक बरो तो म्हजो इश्ट, ती म्हजी इश्टीण, जावंक बरो तो म्हजो घोव, जावंक बरो म्हजी ती बायल, जावंक बरो म्हजो पूत, जावंक बरो म्हजी धूव, आमी बक्षिता. पूण परत तोत्तो मान, तोत्तो गौरव, तोत्तो जागो आमी दिवंक आमच्या मोगाच्यांक आमी सकल्यांक मोगाच्यानो. हे आज आमी एकल्यानी विसारी जाय जाल्ले मोगाच्यानो. आज आमी विसारी जाय जाल्ले. त्या देखून हांवें कुटुंबांत बोगसाणें आनी राजी संदान ह्या विशयान आमी नियाळ करना जावं. त्या देखून खाली बोगसाणें आनी राज्य भायर न्ही, पयले म्हज्या घरांत, म्हज्या पाक्या भितर गाडा जाय मोगाच्यानो. तवळ हेरांक हांव बोगसूंक, हेरां लागीं राज्य जावंक हांव सकता मोगाच्यानो. पयलें म्हज्या घरा भितर, म्हज्या पाक्या भितर हें आमी गाडा जाय मोगाच्यानो. कुटाम म्हळ्यार कितें? कुटाम म्हळ्यार कितें? फॅमिली. इंग्लिशान आमी म्हणटा फॅमिली. कुटाम म्हळ्यार कितें? आतां कुटाम म्हणलो शब्द आमी इस्कॉलान शिकल्या जाल्यार थोडे फावटी आमकां गोड आसा जा. कुटाम म्हणलो शब्द लातीन भाशेच्या एका शब्दांत हांव आयिल्लो. फॅमुलास म्हणल्यार त्या एका शब्दांत हांव आयिल्लो कुटाम. आतां हाचो अर्थ कितें? कुटाम म्हळ्यार सेवाक. त्या देखून हांवें म्हणचें हर एक कुटाम सेवा दिवचो जागो, सेवा घेवचो न्ही, सेवा दिवचो, बोगसाणें दिवचो, मोग दिवचो, तो जागो एक कुटाम. त्या देखून एक कुटाम म्हळ्यार दिवचो, गिवींग. एक सेवाक, एकामेकाची सेवा करचो, एकामेका बोगसूचो, एकामेका राजी जावचो, एकामेका दिवचो जागो मोगाचो. आतां हांवें आनी एकल्याक दिल्यार म्हाका मेळटा. त्या देखून पवित्र पुस्तक स्पश्ट म्हणटा दिल्ल्यांत आमी घेता.
देखून आमच्या बापा मागण्यांत आमी कितें म्हणटा, बापा जशें हांव म्हज्या भावाक आनी भयणीक बक्षिता तशें म्हजी पातकां बोगोस. आतां आमी कितल्या जाणांनी म्हज्या भावाक भयणीक म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या भायर बक्षिलां, तर आमी जेजू मुखार एक कंडिशन दवरचें कालें, जशें हांव बक्षितां म्हज्या बायलेक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या मालगड्यांक, म्हज्या शेजारच्यांक हांव बक्षितां, कशें हांव बक्षितां तशें म्हाका बक्षिल्यार पुरो. हांवें 50% बक्षिलां, म्हाकाय 50% बक्षी. हांवें 25% बक्षिलां, म्हाकाय 25% बक्षिल्यार पुरो. हांवें 10% बक्षिलां, म्हाकाय 10% बक्षिल्यार पुरो. उरलें आसूं दी. आमचें जिवीत मुस्तबडी अशें जाता मोगाचें. आमी कुमसाराक वेता, उरलें पुरो आमी करता मोगाचें न्हू. आमच्या बक्षाण्याक आमी गड घालची, आमच्या बक्षाण्याक आमी लिमिटेशन. आनी त्या देखून आमचे भितर तें बरोवन आसता, आमचे भितर तें आसा, आमी तें सोडूंक तयार ना, आमी तें विसरूंक तयार ना. आनी त्या देखून मुस्तबडी आमच्या जिवितांत समाधान ना, आमच्या जिवितांत संतोष ना, आमच्या जिवितांत तृप्ती ना. जावंक पुरो आस्त बदीक ग्रेस्त काय जायतें आसा, जायतें बरेंपण आसा. थोडे फावटी आमी दाक्तेरा लागीं येता, दाक्तेर लागीं वचून म्हणटा म्हाका खालें जाता कितें जाता कळना. वो दाक्तेर परीक्षा करता म्हणटा तुका खंयचीय पिडा ना, तुका खंयचीय पिडा ना. मुस्तबडी हांवें आयकलां, तुका खंयचीय पिडा ना. पिडा खंयची? पिडा हांगासर आसलें, हांगासर बरोवन आसलें तें राग मोसोर बक्षिनातलें, ह्या काळजांत आसलें राजी जायनातलें तें आमी सोडिनातलें. आमचे भितर आसलें मुस्तबडी आमकां ना समाधानाचें करता मोगाचें न्हू, आनी आमकां देदेस्पर करता. एक उडास दवरया मोगाचें न्हू. कुटाम इंग्लिशांत एक बूक आसा, सायकोलॉजिकल बूक, एक इंग्लिशांत एक बूक आसा, मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम विनस. नवार्धीक कावन्सिलर जॉन ग्रे म्हणल्यान बरयलो. मेन आर फ्रॉम मार्स ताचो अर्थ कितें? दादले मंगळा ग्रहांतले. आमी ग्रह आयकल्यान न्ही, मंगळा, बुधा, गुरू, शुक्र, शनी ही पुरो ग्रह आयकल्यान. ओके, त्या बुकाचें नांव दादले मंगळा ग्रहांतले. आनी विमेन आर फ्रॉम विनस तशें म्हळ्यार स्त्रियो शुक्र ग्रहांतल्यो. हाचो अर्थ कितें? ह्या बुकांत कितें शिकयलां, कितें बरयलां? आतां दादले मंगळा ग्रहांतले म्हळ्यार आतां दादलो आनी एका घरांतलो, आनी एका कुटुंबांतलो, ताणें जल्माली रीत, ताणें वाडले रीत, ताका वाडयली रीत दुसरीच. आतां तूं स्त्री आनी एका घरांतली, तुका ल्हान व्हड गेल्ली, तुका वाडयली रीत दुसरीच. आतां तुमी दोगांक काजार जावतना सांगात आयल्यात हे कुटाम म्हणून. आतां ओ थंयचो तूं हांगाची. आमचे मदें थोडे फावटी इल्लेशें ताळ पडना, सोडून घडटा. हाचो अर्थ हांवें सांगचें तें, एक कुटाम म्हणटाना हर एका कुटुंबांत इल्लेशें म्हणी सोडून घडटा मोगाचें. इल्लोसो राग येता, इल्लोसो मोसोर जाता, इल्लेशें बेजार जाता, इल्लेशें उलोवणें जाता, इल्लेशें काटीपिटी जाता, हर एका कुटुंबांत आसा. हें आमगेर मात्र न्ही, हें हर एकल्याच्या घरांनी जाता, हें सत. पूण आतांचो पाप साहेब काले म्हणटा, आतांचो पापा फ्रांसीस म्हणटा, देर इज नो वन परफेक्ट इन दीस वर्ल्ड. म्हळ्यार कोणी संपूर्ण ना म्हणटा. एक दादलोय संपूर्ण न्ही, एक स्त्री संपूर्ण न्ही, एक पुती संपूर्ण न्ही, एक धूय संपूर्ण न्ही, एक आवय संपूर्ण न्ही, एक बापय संपूर्ण न्ही. आनी बापसाहेब मुन दर्शन म्हणटा एक मांवूय संपूर्ण न्ही, आनी प्रत्येक जावन एक सासू माई संपूर्ण न्ही. उणें पण सगळ्यांनी आसा. आमी हर एकले अस्कर. त्या देखून आमच्या घरांनी सोडून हें घडचें, आमच्या घरांनी इल्लेशें सोडून हें घडचें. आमकां इल्लोसो राग येवचें, आमकां इल्लेशें बेजार जावचें, आमकां इल्लेशें मोना मोडचें थुडचें, हें घडटा. हें हर एकल्याच्या घरान घडटा मोगाचें. कोंकणींत एक सांगणी आसा आयकल्या जाल्यार, मार उरलो मार जाल्यार विसरो येत, उलयल्लें उतार विसरूंक जायना. त्या देखून कदाळ हांवें म्हणचें उपादेश पांचवो उपादेश कालें म्हणटा, जिवेशी मारी नाका. आनी त्या देखून आमी मस्तपटी म्हणटा हांवें कोणायकी जिवेशी मारूं ना. पूण हर एका दिसा कितल्यांक जिवेशी मारता आमी, आनी परतून परतून जिवेशी मारचें घरा भितर. कोणाक? आमची उतरां ती पाजलेल्या दोन दारीच्या की कठीण उतरां. त्या देखून हांवें म्हळें ती सांगणी, मार उरलो मार जाल्यार विसरो येत, उलयलें उतार विसरूंक जायना. आमची उतरां भायर येवची थोडे फावटी तोपतात, जिवेशी मारतात मोगाचें. आमचे संबंध मोडटात, आमची मोनां मोडटात. आनी त्या देखून मस्तपटी भितर राग मोसोर क्रोध बरोवन आसता. मग थोड्या दिसा आदीं एक धाकटें भुरगें 7वी पास जालां, 8वेक गेलां.
ह्या भुरग्याक तें जल्म मारलें आनी ल्हान व्हड जाल्लें बैल्या गांवान परगांवान. आनी ह्या भुरग्याक आवयन म्हजे कडेन एपॉयंटमेंट कान गेलें आनी आवयन आपोवन हाडलें. कितें आवयन म्हाका फोन करतना म्हणाली, फादर हें भुरगें म्हजे कडेन आमचे कडेन गोवा कडेन दादले बायले कडेन उलयना, आमचे कडेन आवय बापाय कडेन उलयना फादर, आमचे कडेन बोर्सां मस्त, आमचे कडेन सड्ड साळा वळना, ताज्या फ्रेंड्सां कडेन दुसऱ्यां कडेन मस्त उलयता पूण म्हजे कडेन मस्त उलयना. आनी आवय प्रत्येक जावन म्हणली. आनी म्हजे कडेन आयिल्लें हें भुरगें. आयिल्ल्या वेळार ह्या भुरग्या सांगात हांव बसलो उलयलो. 7वी पास जावन 8वेक ह्या वर्साक गेला, मात्र हांव बसून उलयलो ह्या भुरग्या कडेन. ह्या भुरग्या कडेन उलयतना ह्या भुरग्याक एक आवयचेर इतलो राग आसा भितर, इतलो क्रोध आसा आवयचेर भितर. आनी भुरगें म्हणटा म्हजी आवय सांगलें तें सांगता, परतून परतून तेंच सांगता, म्हाका समजना गी. हें भुरगें मस्त मेच्युर्ड मात, मस्त जाणटें जालां, मस्त मेच्युर्ड. हांव ताज्या मेच्युरिटीक हांव ताका मानता, ताज्या जाणटीकायक हांव मानता, मस्त मेच्युर. आनी ह्या भुरग्याक आवय सांगता, आतां सांगया हें कान थंय दवर म्हळ्यार ताका एक पटी सांगाचें, तें आनी एका कामार आसा. आतां 1-2 मिनटां लेट जाता हें काडूंक, ताच्या पयलीं आवयचें 10 पटी सांगून जालें. तुका सांगलें आयकोना गी, तुका सांगलें हें ताका आनीक राग चडटा आनी हें करूंक वचना. आनी हें भुरगें म्हणटा ठीक सगळो दीस इरिटेशन किरी किरी करचें. आनी त्या देखून हांवें तिका बक्षिलां पूण तें भितर आसलें पळय तें वचना, भितर आसलो राग वचना. हांवें तिका बक्षिलां, त्या देखून म्हाका तिचे कडेन उलोवंक नाका, तिचे कडेन फ्रेंडली रावंक जायना म्हाका, तिचे कडेन फ्रेंडली कांय सांगूंक नाका, म्हाका तें साथ दिना. हांव दुसऱ्यां कडेन उलयतां, दुसऱ्यां कडेन सांगता, पुरो म्हणालें. देखून हांवें सांगलें मस्त उलयलें, हांवें ताका समजयलें. हांवें एक सांगलें आसताव न्हू म्हजे खातीर म्हाका एक गिफ्ट दी जाय म्हळें तुवें, म्हाका तुवें एक गिफ्ट दी जाय, म्हजे खातीर तुवें एक करी जाय म्हण सांगलें. कालें विचारलें तुज्या पप्पा मम्मी खातीर आसतावन तुवें मागा जाय म्हण सांगलें. यू हॅव टू प्रे फॉर युअर पेरंट्स फ्रॉम टुडे. तक्षण म्हणालें म्हाका देवाचेर पातयेनी ना, देवा कडेन काले मागचे, 7वे क्लासचे भुरगे म्हाका देवा कडेन पातयेनी ना, देवा कडेन काले मागचे. हांवें विचारलें तक्षण देवा कडेन पातयेनी ना, देवा कडेन माग न्हय. आनी तक्षण म्हणालें म्हजो पप्पा पियेतेलो, इतलीं वर्सां पिवन घरा पप्पान इरिटेशन केलां, इतले समस्या केलां, हांव हर एक पटी मागतलीं देवा कडेन, हांव हर एक देवा कडेन मागतलीं. देव खंय आसलो, देवान कितें केलां कांय करूना. आनी एक दीस म्हाका इतलो राग आयलो, हांवें पप्पाक वचून सांगलें आरे तुजे वरवीं म्हजें जिवीत पाड जाता, पियोवचें रावय. आनी त्या दिसा पप्पान पियोवचें रावयलें. देवान कालें केलां, देवान कितें केलें, हांवें पप्पाक सांगलें रावय म्हणून, ताणें रावयलें. देव खंय आसा, देवा कडेन कितें मागाचें. एक 7वे क्लासीचें भुरगें 8वेक गेल्लें भुरगें म्हाका सवालां विचारता, इतलीं सवालां ताचीं मोगाचें न्हू. ताका हांवें सांगलें मोगाचें न्हू, मस्त बडी काळजांत भितर दवरलें हें बक्षीन आतलें मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत मस्त समस्या करता, मस्त बडी आमचें जिवीत आमकां पीट द्या. त्या देखून आतां जो बाब साहेब म्हणटा घराच्या पाक्या भितर सोडून हें करता मोगाचें न्हू, हर एकल्याच्या घराच्या पाक्या भितर करता. आनी त्या देखून आमी राती न्हिदोंक वेच्या पयलें, राती न्हिदोंक वेच्या पयलें आमी एकामेका बक्षिचें, एकामेका कडेन राजी जायचें मोगाचें. एकामेकान कितें दुख येयलां, एकामेकान कितें गाय केलां तें खाण घेवन खाल जांदोन आनी एका दिसाक वचोन वचो सोडून हें करता. आमी मनशां सोडून हें करता, आमचें घर आमच्या कुटुंबान करता, हर एकल्याच्या घरा करता, पूण आनी एका दिसाक तें मुखार वचोन वचो, आनी एका दिसाक आनी वचोन वचो. आज कितें घडलां, आज मुख जालें जाल्यार मात्र आमचें जिवीत मोगाचें न्हू बरें जाता, सोबीत जाता म्हणलें उडासान दवरया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज आमच्या हांगासर आसलेल्या कोणायच्या मतींत जावंक बुरो आमच्या आवय बापाय विशान, जावंक बुरो आमच्या दादल्या विशान, जावंक बुरो आमच्या स्त्रिये विशान, आमच्या भुरग्या बाळा विशान आज कितेंय हांगासर बरोवन आसा जाल्यार राग मोसोर क्रोध आमी बक्षिलां नांवाक, पूण आमी विसरोना, राजी जावना. परत तोच बांद तोच संबंध बांदूंक हांवें प्रयत्न करूना जाल्यार आज आमी एकामेका परतून बोगसूंचें, एकामेका विसरोवचें, तें घडिल्लें घडिता, कोडू घडिता आनी राजी जावचें तें गरजेचें मोगाचें. आमचें जिवीत 4 दिसांचें मोगाचें. आज आसा फाल्यां आसा आनी कोणायकी गोत्त आसा की हांगासर आसल्यांक कोणायकी गोत्त आसा जाल्यार म्हाका सांग, हांव विचारता, हांव कदाळ मोरता घेवन तुमचें. आमी आज आसा फाल्यां आसा गोत्तू ना. काल बिंदुरिगेजीन एक मरण जालें. ती स्त्री एक 3 दिसां पयलें सकाळीं दिसाक आस्पत्रेक गेली, वचून पुरो टेस्ट केलें तेणें, पुरो टेस्ट करून घरा आयली, एकलीच रावता, घरा आयिल्ली. आनी तिची भुरगीं बरोबर गांवांत आसात, एक हांव चिंता 1-2 कॅनडा आसा.
त्या दिसा पुरो टेस्ट केलें घरा आयिल्लीं. दुसरे दिसा सकाळीं कॅनडात हांव फोन करता आवयक, सदांय करतलें. त्या दिसाय फोन केलें, आवयक फोन करता, आवय फोन काडिना. मस्त बटी ट्राय केलें, फोन काडिना. मागीर तांचो एकलो कॅरटेकर आसा की हिंदू भाव, ताका फोन केलें दुयेन आनी म्हळें, आळे म्हजी मम्मी फोन काडिना, तूं घरा वचून पळय कालें कितें. म्हणलें पळोवं, ताजे कडेन की आसली. आनी हो मनीस घरा आयलो, घरा येवन बागील उक्तें गेलें. घरा येवन बागील उक्तें घेवन भितर येताना ही म्हाका दिसता रातींत बाथरुमान पडल्या, टॉयलेटान पडल्या, थंयत मेल्या, थंयत मरण पावल्ली. मगाचे न्हू तिणें सगळ्या दिसा मदें वचून तिच्या भलायकेची जतन घेतली, टेस्ट केलें, पुरो केल्लें. मरण आमचो जीव केदाळा आखे जाता कोणाय घेवन. आनी एक हांवें आयकलें, कापू दंडतीर्थ कॉलेज आसा, थंय एक कॉलेजीची प्रिंसिपल आसा, तिचो गोवी आस्वस्थ, भलायकी बरी नासली. पोर शुक्रारा ती कॉलेजीक गेल्ली. सकाळीं ताका जेवणांनी पुरो दिलें, पुरो ताजें काम करून कॉलेजीक गेल्ली. सांजेर कॉलेज मुक्दवन घरा आयली. घरा येताना बेल मारलें, बागील काडना. मागीर जण लोक तेन्ना पळयताना दादलो आपणाचो पडला थंय. मागीर कोणाक आपयलें आनी कश्टांनी बागील उक्तें करतना थंय पडोवन मेळ्ळा, हार्ट एटॅक. मगाचें न्हू आमचें जिवीत ह्या संवसारांत 4 दिसांचें. आज आसा, फाल्यां सांगलें, कोणायकी गोत्तू ना. मोगाचें कोणायकी आज मस्त हार्ट एटॅक जाता काल्याक हांगासर पळय हार्टान मस्त बरोवन आमच्या काळजांत तो राग मोसर पुरो बरो. त्यातून एक उडास दवरा, इल्लीं वर्सां वाचा जाय जाल्यार हें काळीज इल्लें नितळ करीचें. मोगाचें ह्या काळजांत आसलें पुरो भायर घालीचें. तो राग मस्त बडी आमी म्हणान बरो बक्षिलां तें बक्षिल्यार पावना, तें विसरोवंक आमी प्रयत्न करचें. मोगाचें न्हू म्हाका बरें लागलें पोरू आमचें MFC मिटींग जाताना. आनी एक स्त्री म्हाका म्हणाली, आमी मिटींग जालें, हिलींग सेशन चलोवन व्हेलें, साक्रामेंत मोदें गुंडावन तांच्या मुखार दवरून मस्त वेळ मागणें केलें. एक स्त्री मागीर तिचो अनुभव वांटून घालूंक लागली, मुखार आयली आनी म्हणाली, फादर म्हज्या तोणयेचेर म्हाका इतलो राग आसलो, हांव तिचे कडेन उलोवंकूच उलयनात. मुखार मेळ्ळ्यार हांव सुकोवन घालून घेतलें. पूण आज ह्या साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांवें निर्धार केला, फादर हांवें निर्धार केला, हांवें तिका संपूर्ण तरान बक्षिलां आनी हांव तिचे लागीं वेतां आनी तिचे लागीं हांव उलयतां. फादर हांव तिचे लागीं राजी जातां. फादर हांव तिचे लागीं वचून उलयतां. फादर म्हाका राग नाका, म्हज्या काळजांत तें नाका. मुखार भवन आनी भयणीनो, आज आमी हांगासर आयिल्लीं असलो एक निर्धार आज आमी दनपारा उपरांत आराधन करता आसतना चलोवन व्हरतना विशेश तरान आमी असलो एक निर्धार हरी एकल्यानी आमी करूंक जाय. मोगाचें न्हू आज आमी कोणाय कडेन कितेंय कडेन सोडून आसा, जावं आमच्या घरान, आमच्या कुटुंबा भितर, जावं आमच्या शेजारा, हे आमी उडासान दवरया. मोगाचें न्हू 4 दिसांचो संवसार आज आसा, फाल्यां आसा आमी आमकां गोत्तू ना. आमचें जिवीत नाश्वर. मोगाचें न्हू त्या देखून सा पावलो कोरीन घरान बरोवन परतून आनी परतून म्हणटा, आमचें जिवीत एक तंबू, तात्कालीक तंबू, आनी तो तंबू केदाळा मोरता आमी नेना. मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या संवसारांत देवान आमकां दिल्लें जिवीत, सोबीत जिवीत हे 4 दिसांचें. मोगाचें न्हू कोणायचे राग मोसोर हागे जिद्द दवन हें जिवीत आमी विभाड करचें नाका. मोगाचें न्हू 4 दीस संतोशान उल्हासान बऱ्या मनान जियोंक करसूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाचें देवाक आमी दिवची खाणेक तें मोगाचें, दुसरें खंयचेंय न्ही. त्या देखून तो नेपोलियन बोनापार्ट राय, येदो व्हडलो राय, इतली झुजां मांडलो, सगळो संवसार ताणें जिखलो, ताच्या मुठी भितर दवरलो, सगळी ग्रेस्त काय ताणें लुटून व्हेल्ली. आनी निमाणें मोर्नाच्या तणीर आसतना कालें म्हणालो, म्हजें मोर्न हांव मेल्या उपरांत म्हजें मोर्न पेटयेन व्हरतना म्हजे दोनी हात पेटयेन जावन भायर घाला. ह्या संवसाराक येताना नेपोलियन बोनापार्ट राय कांयत आनी येवना, फाटी येताना कांयत व्हरून वचना. म्हणलें सगळ्या संवसाराक समजाचें म्हणालो, सगळ्या संवसाराक समजाचें, हांव कांयत व्हरून वचना. मुखार भवन आनी भयणीनो, आमी कांय हो संवसार सोडून वेताना आमी कांय व्हरून वचना. मोगाचें न्हू 4 दीस आमी व्हरून वेता जाल्यार कितलें मोगान, कितलें बरें करून जियेल्या, कितलें सुदारसून सोडून करून आमच्या घराच्या पाक्या भितर आमी जियेल्या, हें मात्र आमी व्हरून वेचें. मोगाचें न्हू दुसरें खंयचेंय न्ही. तर आज ह्या मिसा वेळार जावंक बरो आराधना वेळार आमी विशेश तरान त्या जेजू कडेन आमी मागया. मोगाचें न्हू जेजू कडेन आमी मागया, आमचो देव जर तर म्हज्या आनी तुज्या पाताक उडास दवरना, आमकां इतलें बक्षिता, परत म्हाका आनी तुका ताचो पूत आनी धू जावन घेता जाल्यार आज आमी मोगाचें न्हू एकामेकाक त्याच जाग्याक आमी उबारूंक,
आमी खंयच्या जाग्यार आमी तांकां घेतले आमी दवरले त्याच जाग्याक आमी तांकां बगसून राजी जावन तोच जागो आमी तांकां दिवं आमचें तें कितेंय राग मोसोर क्रोध नाका त्याच जाग्याक उबारूंक तसलें उदार मन तसलें काळीज म्हजें तें आमचें तें हरी एकल्या तें तो जेजू रोसून दी म्हणून आज विशेष तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आराधना वेळार आमी मागया ती कृपा आमी मागून घेवया सगळ्यां एक घडी आमचे दोळे दांबया मोगाचे न्हू एक घडी आमचे दोळे दांबया आमचे दोनी हात आमचे उदारे आमी दवरया आमच्या मुखार मोगाचे न्हू आमी कितेंच न्ही 4 दिसांचो संवसार मोगाच्या बाबा भयणी उडास दवर भाग्यवंत हप्तो पवित्र हप्तो कुरपेचो हप्तो मोगाच्या बाबा भयणी त्या देखून तुका जेजूच्या पांयां तळा समर्पण कर जेजूच्या पांयां तळा समर्पण कर आज विशेष कृपा त्या जेजू कडेन माग मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी मुखार वेता आसतना आमचें जिवीत आमी ह्या संवसारांत जियेतना कितेंय हाडून येवना कितेंय व्हरून वचना हो मिस्तेर आमी समजोवया मोगाच्या भावा भयणी त्या देखून आज कितेंय राग मोसोर क्रोध जिद्द बक्षिनांतलें म्हज्या काळजान कितेंय आसा जाल्यार जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया ह्या खातीर आमी रेडी या मोगाच्या काळजान धांवन आमचें जिवीत आमी वेस्ट केलां आमचें 4 दिसाचें जिवीत आमी निर्पोळ केलां ह्या संवसारांत आमी देदस्पर जाले आमी ह्या खातीर त्या खातीर हें सगळें सोमिया कडेन आमी सोमियाक आमी समर्पण करया मोगाच्या सोमियाक आमकां आपड आमकां गूण कर म्हण त्या सोमिया कडेन आमी मागया मोगाच्या ताची सकत कृपा आमच्या जिवितान वाळून दी म्हण आमी मागया मिसाचें बलिदान त्याच जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान मोगाचें विशेष कृपा सकत वालतात आसलें मिसाचें बलिदान आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या जेजूच्या कुडी रक्तान आमी वांटेली जातना आमचे घाई गूण जातात आमची पातकां बोगसातात आमी नितळ जाता आमकांत संपूर्ण ताना समर्पण करतना तर ह्या घडये हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना संपूर्ण तरान आमकां त्या सोमियाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया ताची विशेष कृपा आमी मागया मोगाचें Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगळा जेजू हालेलुया या भाऊ भयणीक आज तुझ्या पांयां तळा समर्पण करता तुझ्या उतराचो नियाळ आमी केलो मोगाचें वेचीक पुतान म्हणली ती उतरां सोमिया आज आमी उडासा करता वेचीक पूत म्हणालो हांव उरतलो आनी म्हज्या बाप्पा सशी वेतलो आनी म्हणटलो आज सोमिया जेजू ह्या हरी एका भाव भयणी तांच्या पातकी जिवितांत उठो तांच्या खोटेपणांत उठो त्या राग मोसोर क्रोधांत उठो बक्षिनांतल्या त्या काळजांत उठो कृपा दी जेजू तुजी सकत दी जेजू तांची काळज मना आसलो तो राग मोसोर क्रोध पयस करून गूण करून तांकां कृपा दी सोमिया हरी एक तांच्या काळज मनांत आसले ती दुखाची गणितां बेजारायची गणितां ती विसरो तांकां कृपा दी आदार दी आशीर्वाद दी सोमिया गूण कर सोमिया तुंत तांकां आपड सोमिया तुज्या सक्तेन कृपेन भर सोमिया आनी त्या मारी पात तुजी सकत तांच्या कुडींत वालतना तांच्या सगळ्या जिवितांत वालतना तांचे ते आसली पातकाचे दूख धरचे तसले मन तांचे ते उपजई सोमिया दूख धरूंक ते वळखून कृपा दी सोमिया आनी वेचीक पदावरी हांव उरतलो म्हणून हांव उरतलो आनी राजी जातलो एकामेका बक्षितलो तो निर्धार करून कृपा दी सोमिया आपोर सोमिया अभिषेक सोमिया तुझ्या सक्तेन तुझ्या कृपेन बस सोमिया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मग चलो मिसा फुडें 5 मिनिटां ब्रेक आसा चेन्स मुर्दोमो हांव वचून सांगता तांच्या खातीर ह्या मिसा वेळार विशेश जावन मागोवंक आमी उडास दवरया आयचें जेवण धान दिलां देवादीन रॉकी लोबो अजत्म्याक जोस्पिन लोबो आनी कुटुंब नित्यादर वडो गिल्बर्ट डिसोजा संत अंतोन वडो जॉन पिंटो निरुडे देवादीन रॉकी लोबो अजत्म्याक जोस्पिन लोबो नित्यादर वडो देवादीन रॉकी लोबो दिवचे रूपा लोबो नित्यादर वडो देवादीन सिल्वेस्टर लोबो दिवचे जोस्पिन लोबो नित्यादर वडो देवादीन फिलिप आनी एंजेलिन लोबो दिवचे जोस्पिन लोबो नित्यादर वडो घरच्या आल्मा खातीर जोस्पिन लोबो नित्यादर वडो निशाल डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वडो मेलरॉय राज डिसोजा हांगासर मागोवन दुबय काम फावो जाल्ल्या भगियन कुटुंबा वडो हेलेन लोबो सांजुजे वडो
Christine Dias, Ferrar, Sant'Antoni Garganzon, Grayson Miranda, Deva Garganzon Ferrar, Victor D'Souza Deva Garganzon Fermode. तसेच आमच्या सर्व गरजा इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आता 5 मिनटां सो थोडा मोलान तुका लब्धता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमीच जावन आसा तुज्या आदाराचे सौम्य हाती येवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सौम्य आमी आयल्या सर्वेश्वरा देवा तुजो आदार मानता त्या फाळचा मंदिरा तुझ्या येता या निर्मो बलिदान करता आतां सोम्या मिळता थोडा मोडा तुका लब्धता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, एका दिसाच्या मागण्याक इतल्या व्हडा संख्यान आमी हांगासर संगता जमल्या. सकाळीं 9:30 वरांचेर आमच्यो बॅटऱ्यो चार्ज करूंक आमी सुरू केल्यात. पयलें कुर्साची वाट, ताच्या उपरांत आराधन, ताच्या उपरांत शिकोण, कोंताचो तेर्स, मिसाचें बलिदान, नोवेन आनी परत शिकोण. अशें करेजमांत आनी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमकांच आमी पवित्र करूंक बैसरल्या. आनी हें मिसाचें बलिदान सुमया जेजूचो महान सॅक्रिफीस आमकां उडासाक हाडटा. त्या देखून आमी समेस्तां भोव भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. सांगाताच कुटुंबांत आमी जियेता हांव देखून कुटुंबांत माया मोग आनी एकवट चडोवच्या खातीर बोगसणेचो स्पिरीट आमचे थंय आमी रुता करया. येदोळ पर्यंत बोगसणेचो स्पिरीट उणो आसल्या खातीर देवा लागचें बोगसणें मागया आनी असलो स्पिरीट आमचे थंय दीस वेतां वेतां चडोत वचो म्हणून देवा लागीं आमी विनंती करया. आदारलेल्या सर सुखी चौडास काडया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत देवान सदांच सांगपार बरी एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सरोवंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत जुवांव पॉल दुसऱ्याक पवे सभेक तुवें दिलोय.
ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. द्विपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुशव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सवळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हणलें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीच आनी व्यर्थ करसली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यान आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हणलें, फकत जकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरिल्ल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरलोच एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो. कोणा विशयी जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना सीस एकामेका पळोवंक लागले. ताच्या सिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगाचो ताचे बगलेकच तेंकोन बसलोलो. कोणा विशयी तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमांव पेद्रोन ताका हात भाशेन म्हळें. देखून त्या आशिसान आपली तकली जेजूच्या हरद्या कुशीन बागावन सुमया कोण तो म्हूण विचारलें. जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितां तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो. तो उंड्याचो कुडको ताणें खेल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. तोवळ जेजून ताका म्हळें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. ताणें कित्या बसत अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना. दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांकां इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें. पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो. थवळ रात जाल्ली. जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे संगता आसां. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात, पूण हांवें जुदेवांक सांगलां तें तुमकांय हांव सांगतां, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें, सोमया तूं खंय वेताय? जेजून जाप दिली, हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना, तरी उपरांत तूं येतलोय. पेद्रोन ताका विचारलें, कित्याक सोमया आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना? तुजे बसत जीव दिवंक हांव तयार आसां. जेजून ताका जाप दिली, म्हजे बसत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू? सतत हांव तुका सांगतां, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. देवाचें वत वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सोमयाचो पाशाव नियाळ करच्या ह्या संदर्भी ह्या भगवंतांत आयचो दीस मागण्याचो दीस म्हणून खाण गेल्ल्या आमकां आयच्या वांजलाचें वाचप भोव अर्थभरीत जावन आसा. आयच्या वांजलाच्या वाचपांत आमी 2 जाणांक पळयता. व्हडले मनीस, सल्वासवाच्या चरित्रांत तांची नांवां आसात म्हणलो संतोष. एकलो जावन आसा जुदास, जुडस इस्कारियोट, आनी दुसरो जावन आसा पेद्रो, आपोस्तलांच्या पैकी मलगडो. पयले आमी जुदासाक पळया. जुदास तरणाटो.
भोव आकर्षित व्यक्ती असलेल्या पैकी इल्लो शिकपी बुद्धवंत मनीस पैसे कशे करचे आनी कशे सांबाळचे म्हूण जाणा आसलेलो त्या देखून ताका सोमिया जेजून ट्रेजरर केल्लो. ट्रेजरर पयशांचे चेरी ताचे लागीं. आनी हो व्यक्ती जेजून एका जाग्यार आनी एका जाग्याक पैण करता आसतना पुरा मांडा वळगलचोय व्यक्ती जावन आसलो. कितें बरा गरजेचें, कोणाची वरवी कलें गरजेची, खंयसर मेळटा, खंयसर कितें खाणगे जाय तें सक्कडी जाणा आसलो. त्या देखून ताका ट्रेजरर केल्लो. आनी एका कुशीन आमी पळयता पेद्रो. तितके प्राय चड जाल्या जाको जुदासाचे की चड प्रायाचो. अशिकपी, सादो मनीस, मालगडो, चुकोन पडलेल्या उपरांत पश्चाताप पावचे तसलें व्यक्तित्वाचो. रडता, फाटीं परतोवचें, चुकल्या उपरांत फाटीं परत जाय तो तयार. चूक वळखोंक तो तयार, बोगसणें मागोंक तयार. हो पेद्रो. जुदास परतून मुंदरशिता, चूक वळखोंक तो तयार ना. आपणें सांगलेलेंच सारकें म्हणून तो बसचो त्या टायपाचो. आपणाक सक्कडी कळीत आसा, हांवें सांगलेलेंच सारकें आनी एकल्याचें आयकचें म्हणून ना. हांव मिस्टेक करिना. आनी दोगूय व्यक्तींचें व्यक्तित्व आमी आतां पळयलें. निमाणें कितें घडलें पळया. सुवार्थेंत आमी सुवार्थ आमी वाचून जाल्यार आमकां थंयसर हांगा थंयसर तांचें व्यक्तित्व आमकां समजून येता. जुदासान केल्लें प्लॅन फेल जाता. ताणें जेजूक विकलो, पूण जेजू मरतलो म्हूण ताणें चिंतूंक ना. इतलो व्हडलो महान व्यक्ती इतली अजापां केल्लो, कुड्ड्यांक दीस दिल्लो, थोंड्यांनी चलसे केल्लो, आरेकरांक गूण केल्लो, उंड्या मसल्याचें अजाप केल्लो, प्रद्वारे स्त्रीयेक बक्षिल्लो, असलो व्यक्ती ह्या सुदेवाच्या हातांत उरतलो गी. छे, तो थंय निकळटलो, भायर वेतलो. त्या देखून हेणें 30 नाणी आपणाक मेळ्ळीं, ट्रेजरी भरली. तेणें जेजूय फाटीं येता म्हणलें खंडीत. कित्याक ताची सकत तितली आसली, ताचें बळ इतलें आसलें की लोक हारी हारीनी ताच्या फाटल्यान वेतालो. ताची शिकवण आयकोवच्या खातीर तो वेतालो. त्या देखून जुदासाचें प्लॅन दुसरेंच. तेणें कायपास आनीक प्लॅन करनासलो. हाका कसो धरचो, सुलाबायन धरूंक जायना. ताच्याच मनशांत अंदरेचे केदाळांय रायांचें चरित्र आमी पळोवंक गेल्यार व्हडले व्हडले महान राय पुरा सलवल्ले ह्या अखेरीक कश्टांक पडोन नास जाल्ले जाल्यार ताच्याच भितरल्या मनशांक की दिल्ल्यान कोणा एकल्याक धरचो आनी पुरा गुट काडचो. आनी अशें गुट काडिल्ल्या उपरांत मागीर सुलाब तो केदळां न्हिदता, केदळां उठता गोत आसा. पाद्रे दनपारां न्हिदता, 3 वरांचेर उठता. जाल्यार पुरा कामां करचें जालीं त्याच वेळार करून सोडी जाय. आंबे काडचे जाल्यार त्या वेळार, पणस वळोवचें जाल्यार त्या वेळार, हांगा लोंकाडण घालून जाल्यार नुस्त लावचें, तेणें शिमेट काडची पुरा टायम प्लॅना. अशें आमचेंय प्लॅन, जुदासाचें एक प्लॅन, पयशे करचे, जेजू फाटीं हाडचो. तेणें कायपासाचें आनी प्लॅन, हाका आमी काडी जाय, लगडच काडी जाय. ताच्या सांगता लाजरा काडल्यार की बरें, कित्याक म्हणल्यार लाजर ताचे वट्टकूच वचो न्हू, आमच्यांक पुरा व्हरून व्हरता. आमच्यांक पुरा तिशिल्या फाटी गेला. आतां कोण आहात आमच्या फाटल्यान? कोण्णी नात, पुरा ताच्या फाटल्यान गेल्यात. ह्या लाजराक आनी ह्या दोगांक काडल्यान जाल्यार आनी एक प्लॅन. तेणें रोमा चक्रवर्तीचें तिसरें प्लॅन. हो राजकीय
तूं भितर सरला हाच्या फाटल्यान लोक आसा लेख करता हळे पोर आसले 200 जण आज जाल्यात 600 जण आनी फेस्ता दीस कितले 2000 जण आयिल्ले हांगासर दीस वेतना जेजू फाटल्यान जण चडटात ही इज ए पॉलिटिकल थ्रेट फॉर अस ताका खाडी जाय दुसरी प्लॅनां केलीं आनी प्लॅनांत कितें जालें म्हणून आमकां कळीत आसा अखेरेक जुदासाचें प्लॅन कंप्लीट फेल जालें प्लॅन फेल जाल्ल्या उपरांत ताणें एक करी येतें आहलें वचोन बोक्सणे मागी येतें आसलें 2 वांटो आहल्यो ताका बोक्सणे मागी येतें आसलें जेजू लागीं देवा लागीं हांवें केल्ली मिस्टेक जाली हांव आनी करचो ना पूण तें करूंक ताका नाका ही इज ए मॅन ऑफ प्रायड हंकार मनीस तो ताका तकली बगावंक नाका अडिगे बिद्दरू मोगू मेले त्या टायपाचो मनीस तशें जाल्लें निमतें बळें तो कोणाय की बागोवन सलाम घालूंक तयार ना आनी ताका उरलेली वाट कळली एकच वाट जीवघात करची जीवघात करून गेल्यार रेवडणी हांव हांच्या हाताक शिरकोचो ना सांपडचो ना बोक्साणें मागचो ना आनी ताणें जीवघात केलो इशिल्यान पेद्रो आमी पळयता विश्वासी तो रावलो चुकोन पडल्या वेळार परतून तो फाटी येवन चूक वळखलो त्या देखून तो खडाप जालो पेद्रो तुका हांव खडाप म्हणटा आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो खंयचेच दुस्मान तुजे वयर तुज्या विरोध जिखोंक शकचे नात सर्गेच्या राजाचे चावयो तुका दितलो गोंयच्या रावळ्याराच्यो न्हय गरजनांत्यो सर्गेच्या राजाच्यो चावयो तुका दितलो कोणें भितर येवचें कोणें भायर वेचें म्हणून तूं डिसायड करतलोय कित्याक चावयो तुजे लागीं आसात पळया हंकारी मनशाचें जिवीत अखेर जालें जीवघातान साद्या बळ्या मनशाचें पातक करल्या उपरांत रडल्या मनशाचें पातकी जीवन सांडिल्ल्या मनशाचें जिवीत देवाच्या आशिर्वादांनी भरलें खडप तो जालो आनी चावयो ताणें आपणायल्यो 2 व्यक्तित्वां 2 रितींचें जिवीत कितें पुरा जावंक पावलें म्हूण कळ्ळें आयच्या सुवार्थेन एक शब्द बारीक गरजेचो आसा तोवळ रात जाल्ली मनात एक बा भितर विशेन मिनेस ताणें बरो बूक बरयला तोवळ रात जाल्ली म्हणून ताचें टायटल थोड्यांनी म्हणी वाचला कोण ना तोय सबार संगती सांगता तोवळ रात जाल्ली आनी रातीक कितें बरा घडटा की म्हणून आज आतां आमी पळया आयच्या सुवार्थेंत आशिल्ल्या शब्दाचो अर्थ सैतान रातीचें मस्त काम करता भोवशें ताका दिसता म्हण दिसता आमकां दिसना वकलां दवरल्यार दिसता दिसाक मात्र ना जाल्यार आमी टॉर्च घेयचे मोबायल घेवचे काले करीचे लायट घालीचे पूण सैतानाक तें बरा गरज ना ताका रातीन दिसता रातींचे तो भोंवता फास्ट कसो बळे पाको राती घुंवता न्ही थोडे मन जाती रातीचेच वेतात तशें सैतान रातीचें भारी एक्टीव काम करता तो काळोखाक वेंगता ताका उजवाड आनी उजवाडाचीं कामां जायनात जुदासाच्या कुडींत सैतान प्रवेश जाल्लो केदाळांक वताय केदाळां उंड्याचो कुडको बुडोवन ताका दिलो आनी ताणें तो सेवलो त्या दळां सैतान प्रवेश जालो कशें कोळिंद्र ती केक दवरल्या म्हण धांवून येवन खाता भारी बरी आनी उरली खाण घेवन धांवता ताच्या उपरांत धांवूनच आसता माट्याक वचोंक कळना ताका धांवताच मागीर भितर थळामळा जाता भितर पुरा काळोख जाता मागीर एक दीस मरता इल्लो वेळ उरता मागीर मरता तशेंच उंड्याचो कुडको निजायकी बरो उंड्याचो कुडको ताणें जेजून ताका भिजोवन दिल्लो हाका मात्र तो पायजन जालो म्हणजे भितरली कुसडाय आनी की सडली काळोख विस्तारलो ह्या देखून तो थंयसर रावल ना भायसर गेलो ताच्यान रावंक जावना उजवाडान ताका रावंक जालना आनी तो काळोखान भायसर गेलो आनी तवळ रात जाल्ली
हेणे पेद्रू पळया 3 पावटी नेगार केलें सोमया जेजूक ताणें काळोखांतल्यानच उडासतोरा उजवाड आसलो जाल्यार पेद्रू नेगार करतो ना त्या दळान ताच्या मतीक काळोख आयिल्लो आनी कोंब्यान साद घालो म्हणटाना फांत्याचो वेळ जुदास भायर गेल्लो सांजेचो रातीचो वेळ आनी कोंब्यान साद घाल्लो फांत्यार त्या दळान रात तेजो बलयांत रात आसा त्या रातीच्या वेळार हांगासर पेद्रोन जेजूक ना केलें नेगार केलें नाकारलो पेद्रू दाखोवन दिता की तुजो बोवार्थ कितलो घट आसल्यार ड्यू टू सिच्युएशन एंड सर्कमस्टान्सीस विविध सन्निवेशांनी आमी देवाक ना करूंक शकता आमी फटी मारूंक शकता आमी पातकां करूंक शकता निजाय की आमी बरीं मनशां बरें जिवन जियें म्हणून आशा आसता आनी समारभोवटी जियेता पूण एका सन्निवेशनाचेर पडटा आसतना आमकां दुसरी वाट दिसना कशें आमच्या जुदासाक जालें की तशेंच जालें ताका दुसरी वाट दिसली ना एकच वाट दिसली जीवगताची सबार वाटो आशिल्ल्यो त्यो पळोवंक तो सकल ना कित्याक तोवळ रात जाल्ली तोवळ ताच्या जिवितांत काळोख आयिल्लो काळोखान तो बुडल्लो आनी असलो संदर्भ थंय आयिल्ल्या निमती ताणें जीवघात केलो मोगाच्या बाबांनो आनी भयणींनो 2 रितींचे व्यक्ती 2 लिसांवां आमकां दितात हीं लिसांवां आमी बरें करून समजून घेवन आमी जियोंक जाय आमी काळोखांतावन भायर उजवाडाक येवंक जाय जेजू म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड आनी एक कडेन म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड जेजूच्या मेटांनी चलोवंक गेल्यार आमी उजवाडांत चलता उजवाड देवटणेर दवरी जाय काळोखान दवरचो न्हय भितर कलमे भितर दवरचो न्हय त्या देखून जेजू संवसाराचो उजवाड त्या उजवाडाचो आमी पाटलाव करचो आमी सगळी घरा कुटुंबांत जियेता कुटुंब बोवार्थाचें पाळणें कुटुंब मनशांचो समुदाय कुटुंब बोवार्थी जिविताक साक्ष कुटुंब सुवार्ता परगटणेचें हातेर आनी अशें कुटुंबाक मस्त बिरुदां दितात आदाम येवेतावन सुरू जाल्लें कुटुंब वाडोन 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 आज हांगासर पर्यंत पावलां आनी कुटुंब सांगाता आसा जाय जाल्यार कुटुंबाचें मागणें गरजेचें हें सर आमी जाणाव हाच्या आदी शिकल्या आनी आज बोवापुरबायचें शिकवण तुमकां कुटुंबा विशयी फादर अनिलान तुमकां दिल्या आनी तुमी समजून घेतलां त्या देखून हांव परत त्या विशयी उलोवंक आसचें ना हांवें उलोवंक आसचें एकच कुटुंब सांगाता दवरूंक माया मोग गरज तो माया मोग हे जाय जाल्यार बोगसाण्याचो स्पिरीट गरज सबार पोटी आमी माया मोगान जियेता पूण एक मिस्टेक जावन गेली घडोवन गेली खंय उरलो माया मोग पुरा गेलो सदांय बा 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 म्हणून आमी एकामेकाक आदारसून सुदारसून जियेता एक दीस कुंडलें बुडान फुटलें कुंडल्या कितले 50 रुपया आसतात कितें दोळे दिसनात गे तुका हात कामतात गे जालें त्या कुंडल्याचे पयशे कितले पयले दिल्ले तकले करचिल्ले जाल्यार ते उलोवची गरज आसली वचोन दी बा तसली 10 कुंडली हांव हाडून दिता पळया एकच बदलावण पळया 10 कुंडली हाडून दिता म्हणटा आनी वंडे ना तर जाल्यार बायलेक बे वो आतां कालें करता मंड्याक आनी एक उरलें कुंडलें कांड म्हज्या मंड्याक मारता की आमकां हें कळना म्हणून जाता तशें क्षुल्लक संगती बुस्तपटी पेपरार पळयता हांव 10 रुपयांक 33 मारले खंय 10 रुपये न्ही 100 रुपया उडयता हांव म्हणटा आमी
पूण 10 रुपयां भितर आहलो राग कितलो पळया. राग मला घेवचो जाल्यार तो कितलोसो 10 रुपयांक आसचो राग कितलो पळया. नाकार मूस बसला म्हळ्यार कातरनच काडचें. अय्यो कातरन काडल्या उपरांत गो तूं आनी एकल्याच्या कातरन काडूं सुलाब. तुज्या नाकार मूस बसला हांव कातरता. म्हज्यार थोडे आसात रागान भरचे. कुटुंबांत बोगसणेचो स्पिरीट बारीक गरजेचो. त्या देखून कुटुंब बरें करून उरत जाय जाल्यार बाप साहेब म्हणटा प्लीज सॉरी आनी थँक्यू म्हणले 3 शब्द बारीक बारीक गरजेचे. ते शब्द आमच्या थंय नान जाल्यार बोगसणेचो स्पिरीट ना म्हणचो अर्थ. बोगसणेचो स्पिरीट आसा म्हण कळत जाय जाल्यार हे शब्द आमच्या तोंडांत जावन त्या दळां ये जाय. एकलो राती सपनांत दितच म्हणटालो प्लीज 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 सॉरी सॉरी. प्रॅक्टीस केल्लें ताणें म्हळ्यार ताचे थंय इल्लो गमंड आशिल्लो. पाद्रेबाचें सांगल्लें आयकोन कालें करचें. पाद्रेबान सांगलां न्ही म्हणून सगळे राती तेंच प्लीज सॉरी थँक्यू तशें सांगून 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 आतां ताका खंय गेल्यार प्लीज सॉरी थँक्यू टप 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 येता. प्रॅक्टीस केलें बारीक गरजेचें. तुमकां सांगता हांव तेंच मस्त जाणांक तें गोत्तू ना. प्लीज म्हणत जाय म्हणून गोत्तू ना. सॉरी म्हणत जाय म्हणून कळीत ना. थँक्यू म्हणत जाय म्हणून कळीत ना. आज प्रॅक्टीस करा. एक पॉयंट हांव तुमकां दितां. बरें 3 शब्द तुमकां बाय हार्ट येतले जाल्यार मागीर पळया. कोणें एकल्यान पांया वयर पांय दवरचो. दवरल्या कुठल्या मनशान सॉरी म्हणत जाय सॉरी सॉरी सॉरी. तशें 4-5 फावटी केलें जाल्यार मागीर तें तुमचें थंय प्रॅक्टीस जाता. मागीर आनी एकल्याच्या पांयाचे वयर पांय दवरलो जाल्यार सॉरी म्हण कुडलें म्हणटाय तूं. आनी कोणें वस्त दिल्ल्या कुडलें थँक्यू 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 सुरू करा. आनी 2-3 दिसांनी प्रॅक्टीस मागीर थँक्यू येता. मागीर प्लीज त्या अण्णांगा दी हें थंय व्हर हें व्हर हें व्हर प्लीज गिव मी रिक्वेस्ट. हे 2-3 शब्द तुमी वापरूंक शिक्षात जाल्यार पळया तुमचे थंय बदलावण आनी हेरांक तुमचे वयर असलो अभिमान कितलो सडटा म्हूण पळया. ते आज बोगसण्याच्या स्पिरिटाक संबंध जाल्लो विशय जावन आसा. स्वामी जेजू म्हणटा तुजी काणीक भेटयतना तुज्या भावाक तुजेर राग आसा म्हूण कळीत आसा जाल्यार सोड तुजी काणीक पयलें वच आनी राजी जा. म्हाका म्हज्या भावाचेर राग ना. मुस्तोनान म्हणचें म्हाका राग ना फादर ताकाच राग म्हजेर. आनी स्वामी म्हणटा तुका राग ना म्हूण म्हाका कळीत आसा. तूं बरो मनीस तूं बरी मनीस. आतां सांगचें मात तुका हांवें तुजी काणीक सोड आनी ताच्या कडच्यान वच. राजी जा आनी फाटी ये. तें कशें जावचें फादर. तें कशें जावचें. राग ताका न्ही ताणें पयलें येयचें हांगा. राग दवरल्या मनशान पयलें येयचें. पूण स्वामी सांगता तें न्ही. तूं पयलें वच राजी जा आनी फाटी ये. मागीर तुजी काणीक भेटय. भोव अपुर्बायेचीं उतरां. कितले बोटी हांवें बक्षीचे पेद्रोचे सवाल कितले बोटी 7 बोटी पुरो गे 7चे 70 बोटी बोगसणें मागता. कितले बोटी मागल्यार बोगसूंक तुवें तयार जायचे. आमकां 2 बोटी म्हणटना का हालें परतून परतून करता न्ही वो. 3रे बोटी 4थ्या बोटी दोळे आंबाडे जाता तशें. 7चे 70 बोटी बक्षीस जाय म्हूण स्वामी जेजू सांगता. ताणें कितें ताच्या जिवितांत केलां. आरे घराक बक्षिलां तुजीं पदकां बक्षली. प्रद्वारी स्त्रीयेक ताणें बक्षून आनी मुखार करिनाका म्हळें. ताणें सबार कडेन बक्षिल्ले दृश्टांत आसात. कुर्सातावन बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणांत. बक्षणें ताणें दिलें. हेरांक बक्षी जाय म्हूण सांगलें मात न्ही ताणें करून दाखयलें. लग्न जिवितांत बोगसण्याच्या स्पिरीट बारीक बारीक गरजेचो. ते ना जाल्यार कुटुंबां धंडळटात. कुटुंबांत विच्छेदन येतात. वरये रच्चेड बुडाये वरये गुंजीड बुडाये म्हणून पणस व्हडलो गोता आनी तुमकां रोसाळ पणस
कापो जाल्यार कांय जातो ना, रोसाळपणो सोडलो. दादलो माव धरून रावलो, पळय सोडना म्हाका जाय. बायल सरकण धरलें घट्ट, म्हाका जाय. व्हडलें काल जालें रोसाळपणोस. घरे सकट सकयल ताका माव व्हरून गेलो, ही सरकंड व्हरून गेली खावंक. घरे पेटो येवन बरें करून लेवर कुशेन पेटो खावन गेलो. बरी रच्चेड बडाय म्हणजे गोंजीड बडाय. काजरे जिवितांत अशेंच घडटा. बोक्सांडे सो स्पिरीत ना जाल्यार याच प्रमाणें घडटा. त्या देखून कुटुंबांत बोक्सांडेचो स्पिरिताक महत्व दीस. चूक केल्या चूक करनातलो कोणा, तुमच्या पैकी चूक करनातलो कोणी आसा जाल्यार पयलो फातर मारून दी. कोण्णी ना फातर पुरा उडोवन गेले. हरी एकल्यानी चूक केल्या. चिरकोन पडलो मात चोर गे, चोरुल्लो मात्र चोर. कोण सांगशात म्हाका? चोरुल्लो चोर गे, शिरकोन पडल्लो चोर. चोरुल्लो चोर कोणे म्हणला? चोरूंक सक्कडी चोरतात पूण सक्कडी चोरी आहे. तुम्ही बरं चोरी आहे, कोणी चोर नाही. तुम्ही चोरूंक सक्कडी चोरतात पूण चोर नाही. शिरकोन पडल्लो चोर ताकाच फातर मारचो. दांटल्ले बोटाकच दांटोवचें न्ही, दुसऱ्या बोटाक दांटता. पळया गे, खंयच्या बोटाक दांटला त्याच बोटाक दांटता, परतून परतून दांटता. देखून बरी जागृतकायेचे त्या बोटाक मुंडास बांदचो. मागीर त्या बोटाची एक्स्ट्रा केअर काणी घेवची. कित्याक दांटल्ल्या बोटाक दांटता म्हणून आमकां कळीत आसा. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, बोक्साणेचो स्पिरीत लग्ना जिवितांत बारीक गरजेचो. बोक्साणेचो स्पिरीत कुटुंबा जिवितांत बारीक गरजेचो. तो आसा करूंक आयच्या दिसा आनी ह्या भगेवन हप्त्यांत आमी प्रयत्न करया. आनी येवच्या वर्सा पळया आमची कुटुंबां कशीं आसतलीं म्हणून हांवें सांगलेले 3 शब्द बाय हार्ट करा. ह्या वर्सा दिवचें प्राजीत तेंच आमकां बरें कर आनी ते उपयोग करा. बाय हार्ट करून मागीर एका हप्त्या उपरांत जालें आनी पाद्रेपान सांगलें बाय हार्ट करून आतां विसरलें न्ही म्हणून. उपयोग करा. येवच्या वर्सा हांव हांगासर काही वो शर्मा सांगूंक येता आसतना विचारता कितले जाणांक बाय हार्ट येता 3 शब्द आनी कितले जाणां प्रॅक्टीस केले आनी तांचे थंय येयल्ली बदलावण कितें. ती बदलावण हे जाय म्हणून आशेवन आयच्या सुवार्थेची जाणवाय तुमकां लाभोवन दी म्हूण आशेता. आमीन. आज भेटता आमचो हे बापा स्वीकार करून बेसांग घालून सुसर्ग कर आमचे जीवन की ये बापा आनी आमची मोगान तुका आज भेटोवची इकळ तरी मोगान दिवची येन बापा तूं स्वीकार कर. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक बांदतात असलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमे आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रच्या आदवा सरस्वती म्हणून घेऊ. सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भगवंताच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपणान तुका उलो मारता. आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगांत जियेवन सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर.
तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया आमेन. ते सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वैश्रामिक करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजवो पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवी सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान वाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तुमसगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या ती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवडतसो गुट परगटुया. जेसू मेरो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अकेपितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवोन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. जिवनपण सोबर वस्तू धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा बहिणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. बगेवन आमकां मरे देवाचे माये सांगता, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन दोमदुता आनी सर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी आनी त्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सुमया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो पत्तोग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या तशें आमची पातकां नगोस आनी आमकां टाळ्ळें पडून दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्या राजवर्ती पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करते आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. कुर्साक खांद मारलेलो जेजू क्रिस्त ह्या पाशांवाच्या हप्त्यांत प्रत्येक रितीन आमी नियाळ करचो. जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आपयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितूंतले बाब म्हाका पावना, पूण तुज्या कास्त्रांत म्हाका भलायकी मेळटले.
निसर्गींचे आत्म्याक आमच्या खुश भोव मोगाळ बापा, सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांठो घेतलो. ह्या खालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळ अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात सुवार्ता जियोंक आनी ती परगटूंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार.
सर्गींच्या बापा बगेन जुआन पॉल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र युकारिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तो जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकाक बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरांत जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी संजुआन पॉल दुसऱ्या मुखांत्र देवान आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्घां दिवया. उगडासा घडया जुआन पॉल दुसऱ्या मुखांत जेजून आमच्या जिवितांत बरी भलायकी संतोष समाधान जायत्या जाणांक काम जायत्या जाणांच्यो दुखी निवारल्यात समस्या परिहार लाभला. दिसपडतो ग्रास आमकां फावो जाला आनी अशें जायतें बरेंपण ह्या पुणशेता मुखांत्र हांगासर येवन जेजूचें भजन केल्ल्या मुखांत येवकारिसाचें बलिदान भेटयल्या मुखांत्र आमच्या जिवितांत कुटुंबांत जाला. हे सर्व उगडास कांड देवाक आमी अर्घां दिवया. एका स्त्रियेक केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर ती देवाक अर्घां दिता. दोगां जाणां तांच्या इंटरव्यून पास जावन कॅनडा तांकां काम फावो केल्ल्याक हांगासर आमी मागयल्लें उपकार मेळ्ळ्याक देवाक ती अर्घां दितात. एकल्या MBAंत डिस्टिंक्शन मेळिल्लें आनी मागयल्लें आनी ताका आतां कामय मेळ्ळां देवाक तो अर्घां दिता. परिक्षे वेळार विशेश जावन MBBS परिक्षे वेळार भियेवन आसलो आनी मागोवंक विचारलेलें. परिक्षे वेळार देवान ताका धैर्य दिल्लें बरें फलितांश दिल्ल्याक देवाक अर्घां दिता. एका वर्सा तावन एकल्याक काम नातल्लें आतां परूस तें ताका मेळ्ळां तो देवाक अर्घां दिता. दोगां बोबोयण्यांची ब्लिडींग रावयल्या खातीर ती देवाक अर्घां दिता. घरांत संतोष फावो केल्ल्या कामा कडेन विशेष जावन सर्व वायटांतले राखल्या खातीर तांकां ती देवाक अर्घां दितात. भुरग्यांक एग्जामा वेळार बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्घां दितात. एकल्याचो ताळो दूख आसलो मागयलें आनी संपूर्ण रितीन ताळो दूख गूण जाला त्या खातीर देवाक अर्घां दितात. प्रार्थुया. भोव काकूळदारा बापा बगेवन जुआन पॉल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या मिलांतेर आमकां लाभलेल्या सरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्घां दिता. तुजी दैवी काकूळट आमी वर्णिता. ताजे मारिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनू आसता. ताचे परी बगेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. संजुआन पॉल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा बसत वेदाकी विनंती कर. हे बगेवन जुआन पॉल दुसऱ्या पवी सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसडली. देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जाव. आमी सदांच कुर्सायल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मगाचो बोवडा बरवशान जायती आमची मागणी त्या सावांक घेवन व्हड्या संख्यान ह्या पुणशेताक आमी आयल्या. विशेष जावन पात्रोन जुआन पॉल दुसरो जेजूचो श्रेष्ठ भक्त
शांती दूत बक्षणाचो दातार ताच्याच जिवितांत जायत्यांक ताणें बक्षिल्लें आनी ह्या मुखांतर जेजूचो विशेष आशिर्वाद ताच्या जिवितांत गूण करची सकत जेजून देवान ताका दिल्या. आमची सर्व मागणी विणवणी कश्ट समस्ये हर एका कुटुंबाच्या सद्यांक ह्या घडये ह्या पुणतळार जुवां पावल दुसऱ्या मुखान जेजूक आमी भेटोवन दिवया. आमची मागणी आमी उगडासा हाडया. जायत्या जाणांनी तेसा वांगल्यान मागोवंक विचारला. तेसा वांगसर वाचून सांगता आसतना ह्या तेसावांचो आमची तेसांव आमी मेळोवया आनी भावार्थान बरोवशान जुवां पावल दुसऱ्या मुखान जेजू लागीं आमी मागया. एका स्त्रियेचो बाळंतेर बऱ्यान जावंच्याक, एका स्त्रियेची पेंकडाची दुगूण जावंच्याक, एकल्यान बिडी ओडची सोडच्या बसोत, घरांत घोव बायलां मदें समाधान रास करच्याक, एकल्याचे नवें काम बरें जावन रिणांतलें सुटका मेळच्याक आनी कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी मेळच्या, जाग्याचे रेकॉर्ड बऱ्या तरान हाताक मेळच्या, भुरग्यांक बरी भलायकी आनी शिकोवंक बरें मोन मेळच्या, तरणाटे काजरी जोडे विच्छेदन दिवंक पावल्यान तांची काळुजां मनां बक्षण्या मुखांतर परिवर्तन जावन बरी कुटुंबां जिणी जियोवच्या कृपा मागोवन 25 सेन्स जागो विकून वेचा, पुतांक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या, एका अक्रिस्तांव दादल्याच्या पांयाक पडलेले किळे गूण जावंक, एका चलयेक बरें काम आनी बरी सैरीक मेळोवंक, तोंडार पडलेलीं खतां गूण जावंक, पांयाक येवची सूज संपूर्ण गूण जावच्या, दोंपराचें बळ मेळोवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचा, धुवेक आवय कडेन आसुल्ली सूख समजणी पयस वेचा, वाटेचे समस्ये परिहार जावच्या, एका तरणाट्याच्या बऱ्या भलायके खातीर एक तरणाटो अक्रिस्तांव चलयेच्या मोगार पडला. ताणें आवय बापायचें उतर आयकून फाटीं येवच्याक, ताजो सांगात सोडच्याक आवय बापूय मागतात. परगोवांतलीं भुरगीं बऱ्या तरान डिसेंबरान फाटीं येवन आनी लग्नाचें कार्य बरान जावच्या, एकल्याक बरें काम मेळच्याक, दुबयन काम करच्या व्यक्तीक सांबाळ मेळच्याक, एकल्याची गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आनी पेंकडाची दूख गूण जावच्या, एकल्याची पांय दूख तकली फडाफड गूण जावच्या, दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावच्या, एका कुटुंबांत आसची वायट सकत पयसोसो, एका कुटुंबांत आसच्या सर्व अक्रिस्तांव कामां खातीर तांकां बरी भलायकी संतोश समाधाना खातीर मागता. सुनेक बरें काम मेळच्या, 8 जाणांक बरी सैरीक फावो जावच्या, दुबयन बिझनेस करच्या कामागारांक सांबाळ दिवंक फावो करूंक, एकल्याच्या भयणीचें खाजर अडकळी नासता बेगीनस जावच्याक, नवें घर बांदूंक आदार लाभच्या, घर जागो विकून वेचाक, MBBS फायनल एग्जाम बरे मार्क्स मेळच्या, पुता गव्हर्मेंट काम मेळच्या, पुताचें शिकप मुखार सुन व्हरच्या खातीर जाग्याची केस इत्यार्थ जावच्या, हाताचे जॉयंट सोमा सारकें जावच्या, कामाक बऱ्या तरान दुबय वेचाक, 7 म्हयन्यांत सांबाळ नासता कस्तोवच्या, कुटुंब कस्तोवच्याक सांबाळ बेगीनस मेळच्या, एका चलयाची सर्टिफिकेट बेगीनस मेळच्या, कामांत प्रमोशन लाभच्या, कॉन्स्टिप्युशन आनी स्टबर्नेस गूण जावच्याक, बरी भलायकेक शिकोवंक आनी मागणें करूंक मतीक उजवाड, घरान शांत समाधाना खातीर 4 कुटुंबांक बरी भलायकी आनी भद्रती मेळच्याक, हार्ट ऑपरेशन जाल्ल्या स्त्रियेक संपूर्ण रितीन बरी भलायकी मेळच्याक, ताप सुटनासतना आस्पत्रेंत आसच्या एका स्त्रियेक बरी भलायकी मेळच्या, एका चलयेक बरें काम मेळच्या, एका चलयाक बरें काम आनी बरी सैरीक मेळच्या, एका चलयाची मत उजवाडावच्या, अडकळी नासतना बोरवेल काडूंक आनी तातूंत बरें उदक मेळच्या, दोगां तरणाट्यांक बरी भलायकी, कातीची एलर्जी पिडा गूण जावच्या, वायट सकत पयस करूंक देव बिरांत फावो जावच्या, दिल्ले 3.5 लाख रीण बेगीन पाटी मेळच्या, दुवेचें थायरॉयड पिडा गूण जावच्या, भुरग्याचें देणें फावो जावच्या, तेगा जोड्यांक भुरग्याचें देणें मेळच्या, एकल्याक दिल्ले पयशे उडास नासता ताचे कडेन आसात ताका उडासान फाटीं दिवंक फावो जावच्या, घरान समाधान रास करच्याक, एग्री गोल्ड थंयसर दिल्ले पयशे फाटीं मेळच्याक, दादल्याची हरण्याची पिडा संपूर्ण गूण जावच्या, एका जोड्याक भुरग्याचें देणें मेळच्या, दुबय आसले एकल्याक बरें काम मेळच्याक, कुटुंबान समाधान रुता करच्याक, दोनी पांय दूख गूण करच्याक, भुरग्याची काफा संपूर्ण गूण जावच्याक, BP नॉर्मल जावंक आनी
मुताचें इन्फेक्शन वेचाक इंटरव्यून सेलेक्ट जावन काम मेळच्या घरची RTC बेगीनच फावो जावच्या तकली फटाफट गुण जावच्या बऱ्या कडेन काम मेळोंक आनी वेग्गी मिसा विजा मेळोंक भयणीक बरी सेरीक मेळच्याक भयणीक टिचरीचें काम मेळच्याक आवयक बरी भलायकी मेळच्या एकलो SICUंत आसा संपूर्ण भलायकी मेळच्या जेजून ताका आपडूनच्याक एकल्या गॅस्ट्रीक आनी मानसीक समस्येतून परिहार मेळच्या आवयच्या सर्व बऱ्या भलायके खातीर एका चेड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्या कोर्ट केस जीक आपणावंक एकल्याची BP नॉर्मल जावच्या एकल्याचे मूल्यव्याधी गुण जावच्या इस्रायलांत वावर करच्या स्त्रियेक बरी भलायकी मेळच्या एका कुटुंबान देव आपणे फलोवन येवच्याक ह्या सर्व गरजां खातीर त्या सावां खातीर भक्तीपणी आमी मागया आमची त्या सावां उबारुया उबे रावया तूं आमकां भाव एवकारिस्तसो आमकां खरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर्व सांता भक्तां संगी सेगींच्या राजांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखणूंक आमकां फावो जावं आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं नमान मोरये कृपेन भरलेले समितीचे संगत आश्रय आमी तर तुमचो देव आनी सदैवी फळ जगसीचे जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. पिडेस्तांचेर आशीर्वाद. सोम्याचे नवी आमचो आदार आनी रचना स्वर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफा सर तऱ्यांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरें तुजो सेवाक भगेवन जुवो पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त सो मोग तुझ्या परजेन भोगोंक आनी बवर्तान जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बवर्त वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यांत सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे चाकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगोंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्तोम दिल्ल्यांक मनाच्यो वाती आमचे रेक्टर बाप आतां वाणतले. देवादीन राखी लोबो अजत्म्याक जस्पिन लोबोनी कुटुंब जेवणाक दान दिल्ल्या देव बरें करूं म्हणटा. गिल्बर्ट डिसोजा सान आंतोन वाडो जॉन पिंटो निरुडे जॉस्पिन लोबो आनी कुटुंब नित्यादार वाडो रूपा लोबो नित्यादार वाडो जॉस्पिन लोबो नित्यादार वाडो जॉस्पिन लोबो नित्यादार वाडो घरचालमा खातीर जॉस्पिन लोबो नित्यादार वाडो निशेल डिसोजा फ्रांसीस पयलो वाडो
मिलरॉय राज डिसोजा बगेन कुटुंबा वाडो हेलेन लोबो सा जुजे वाडो क्रिस्टिन डायस सांत अंतोन वाडो ग्रेशन मिरांदा फेरार विक्टर डिसोजा पेरमोदे सर्व दानींक आनी मुर्दोम दिल्ल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सांजोवम पाव दुसऱ्याची सर्व आशिर्वादां बेसांवां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मोगाचनो हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन बक्षणे असो बवरता बरीत क्रियात्मक प्रसंग दिल्ले आमच्या पुनशतेचे रेक्तर मानावदीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांक तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा बापा अनिलाक देव बरें करूंक हांव निमाणें सांगतलो आतां जेवणाचो वेळ जेवणाक भायर वेता आसतना जोस्पिन लोक कोंत तीन दान जावन दितात कुटुंबाक एका लेखान तुमी भायर जेवणाक वेता आसतना स्विकार करचें कुटुंबाक एका लेखान येवनसो शुक्रार निमाणो शुक्रार देखून हांगासर मीस आराधन नोवेन आसचें ना मोगाळ पुता सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद देवा आमकां मगेन कुसाचे करूय निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. हांव बचप्या पिरगेचो मायकल म्हणून म्हाका मस्त ताळो दूख आसलो मागीर हांगा मागल्लें संपून तरान गूण जाला आनी तशेंच एका वर्सा पयलें म्हजी पत्नी इज्रायल पावल्या देड वर्स जाता न्हू आमी मस्त आमकां कश्ट आसले हांगा स्टॅनी पत्र्या बसलो ताचे कडेन आमी सांगल्याक मागीर हांगा आमी मागल्लें हांगा मागून मागल्या 2 दिसांनी म्हजी पत्नी इज्रायल पावलां हांव देवा घरगां दितां. नो एक घडी आमकां समी तयार करया वो पवित्र वेळ सकाळीं तावन आमी सोम्या सांगता आमचो वेळ मोलादीक आमी करसून आसा. आतां थोड्या घडयांनी साक्रामेंतांत जेजू आमच्या मुखार हजर जाता. ह्या जेजूक आमी आराधन करतल्या नमन करतल्या विशेष तरान ताची कृपा सकत आमी मागतल्या. मोगाल भवन आनी भयणीनो साक्रामेंताचो आराधनाचो तो पवित्र वेळ उडास दवरया. तो पवित्र वेळ देवान आमकां लागीं येवचो आमी देवाक लागीं सरचो म्हजो आनी म्हज्या देवाचो एकवट जोडचो तो पवित्र वेळ जावन आसा. त्या देखून आतां ह्या त्या पवित्र वेळाक
आमी भितर सरता येवकरिस्तांतल्या ते जेजूक भेटोवंक ताचो अनुभव करूंक ताजी आशिर्वादां जोडूंक आमी मुखार वेता त्या देखून आमकां आमी तयारी करया मुगलो थोडो वेळ मात्र आमचे मुखार आसा थोडो घडयो म्हणल्या बरी त्या देखून संपूर्ण तरान सोमयाक आमी समर्पण करया सोमयाची बेसांवां आशिर्वाद आमी मागया त्या देखून एक घडी आमी मौनपणी बसया आमकां आमी तयारी करया खंयची आतां राटोवल दुसरी नाका परत आमची मौत खंय गोवंक सोरची नाका वो थोडो वेळ जेजूक दिया आनी जेजू सांगातात वो थोडो वेळ आमकां आमी समर्पण दिवन आमी करसूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचें सुरविल्लें गीत आमी गावया आनी त्या येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया.
आत्मी जिवीत आमकां लाभोवचो उंडो सर्गींच्या मानान आमकां पोसो पवित्रिणा आपल्या एकवटांचो सर्गींच्या मानान आमकां पोसो पवित्रिणा आपल्या एकवटांचो जेजू मोगाल भवन आणि बहिणीनो जेजूक आमी आराधन करना साव हे गीत आमी गावन आसा तसो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत कोरोस्तो आजार आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी म्हज्या आनी तुजे मुखार हो मेल्लो देव न्हय हो जिवो देव जिवंत देव त्या देखून ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ताजे हाजरपण आमी वळखून घेवया मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकांत ताका समर्पण करया आनी संपूर्ण तरान आमच्या खाल जमानांत हांव ह्या सोमयाक आमी आराधन करया नमान करया स्तुती करया मोगाल भावा आनी भयणी स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं घोवळी बरो एकच तारो सोम्या जेजू तूं घोवळी बरो तूं चिन्येचो एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू आमी सगळ्यांक तुका आराधन करता जेजू दयाळा आमकां आमी तुका समर्पण करता कृपे सागरा आमी तुका नमान करता मोगळा जेजू या पवित्र साक्रामेंतांत तूं गरजतो हजर आसाय आमच्या दोळ्यांत केवळ उंडो तरी दिसता तरी सुमया या उंड्यांत तूं लिपोवन आसाय हे बावर्तच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळयता बावर्तच्या नदरेन आमी तुका वळखून घेता सुमया आनी तूं आमचो देव जिवो देव गरजतो या पवित्र साक्रामेंतांत आसाय म्हणलें आमी वळखून तुका आराधन करता तुका आमी नमान करता तुका आमी स्तुती करता
तुका आमी होगलाप दिता सोम्या तू आमचो देव आमचो सोमी आमच्या सांगात आसलो आमचे जिवीत दिसपाक ते चलोवन वचो आमकां हर एक लागी बरें करचो आमचे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचे सांगात रावच्याक ह्या भोव पवित्र येवकार इश्टांक रावोन तुवें खोशी वेलाय सोम्या त्या देखून आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता तुका आमी स्तुती गायता तुका आमी आराधन करता सोम्या तुजे हजरपण वळखून घेतना संपूर्ण तरान आमकां तुज्या पांयां तळा समर्पण करता नामान करता आराधन करता कित्याक तूं सगळ वैभवान नेसलेलो आमचो बळवंत देव आमचो रक्षक आमचो स्वामी आमचो देव जावन आसा हे भावार्थान वळखून घेवन तुका नामान करता आराधन करता तुका आमी स्तुती करता संपूर्ण तरान हर एका भाव भयणी तुज्या पांयां तळा समर्पण करता ह्या आराधना वेळार तुजी विशेष सकत कृपा हर एकल्या ते वाळय सोम्या हर एकल्या ते वाळय सोम्या सैत्य बरेपणाचे जिवितान तांकां भोगूंक दी सोम्या आशिर्वादाचो शिवो तांचेर वच सोम्या पिडाशिडा गूण कर सोम्या बरेपण दी सोम्या बरेपण दी सोम्या साक्रामेंता मारिपा तुजी सकत कृपा हर एकल्याच्या खालसा मनाक हर एकल्याच्या जिविता वाळय सोम्या आपोर सोम्या आपोर सोम्या आपोर सोम्या अभिषेक सोम्या तुजो स्पर्श हर एकल्याक दी सोम्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान बबन आणि बहिणीनो आम्ही गायलेल्या त्या गीताची उतरां दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पवित्र सांगात तुजो तूं दिवन आसाय वैमोगाच्या बाबा आनी भयणी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मारिपात दैवीक ताचो मोग म्हजे थंय हर एकल्या थंय आमकां सुमी जेजू क्रिस्त वांटून आसा कृपेन तो आमकां ह्या साक्रामेंता मारिपात बाबा भयणी नेटोवन आसा ह्या घडये हर एकल्याक ताच्या कृपेन भरता त्या देखून तूं सांपावलान म्हणलें ताची कृपा म्हाका पुरो ताची कृपा ताची सकत आसल्यार म्हजें जिवीत पवित्र म्हजें जिवीत नंदन म्हज्या जिवितान हांव कितेंय करूंक शकता सांपावलो म्हणालो आज त्याच कृपेंत हो जेजू म्हाका आनी तुमकां बरोवन आसा मोगाच्यानो ताचो दैवीक सांगात मोगाचो सांगात आमकां हर एकल्याक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत दिवन आसा त्या देखून एक घडी आमचे दोळ्यांनी आमच्या दोळ्यांक हो उंडो दिसता तरी भावार्थाच्या दोळ्यांत ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी पळया मोगाच्यानो सगळां एक घडी आमची नदर ह्या साक्रामेंतांत आमी उबारया ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी भावार्थान पळोवंक वळखूंक आमी प्रयत्न करया मोगाच्या भावा आनी भयणी ह्या साक्रामेंतांत हांवें सांगलें सोम्याचो निश्कळंक मोग तुज्या आनी म्हज्या जिविताक वाळोवन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी सोम्यान म्हणलें एका इश्टा बसत जीव दिवचे प्रास ओर्तो मोग दुसरो ना तुका आनी म्हाका जिवीत दिवंक कुर्साक वेंग मारलो ओ तूं जेजू मोगा खातीर म्हज्या आनी तुज्या मोगांत पिसो जाल्लो आनी त्या मोगा खातीर ताचो जीव समेत आमकां दिल्लो तो जेजू ताचो निश्कळंक मोग ह्या घडये आमच्या हर एकल्या लागीं वाळून आसा मोगाच्यानो आमकां जिवीत दिवंक ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी त्या देखून ताणें म्हणलें हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान तसलें सोबीत व्हरतें शाश्वीत जिवीत दिल्लो हो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा मोगाच्यानो आमकां सोडवून दिल्लो हांव आयलां सर्ती करूंक न्ही नीत करूंक न्ही बगार सोडवण करूंक आयलो म्हणालो म्हजी आनी तुजी आमचे हर एकल्याची सोडवण केल्लो जेजू ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा खावणे थावन कुर्सा पर्यंत मोग केल्लो जेजू आमचे मुखार आसा त्या देखून एक घडी साक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमी नदर घालया मोगाच्यानो एक घडी ताचेर नदर घालया ताचें हजरपण ह्या घडये आमी हांगासर भावार्थान वळखून घेवया मोगाच्यानो मानून घेवया ओ जीव देव मेल्लो देव न्ही जिवंत देव म्हाका आनी तुका जिवीत दिवंक कुर्साक वेंग मारन जिवंत उठल्लो हो तो देव आमचे मुखार आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी त्या देखून त्या देवाचें हजरपण आमी वळखून घेवया त्या देवाक आमी नमान करया त्या देवाक आमी अरदान करया मोगाच्यानो आनी आमी गावया ये जेजू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या सरपडून तुका नमान करता आराधन करता म्हणून आमी
आमकांत ताका समर्पण करून ताचें आसरपण वळखून संपूर्ण आमच्या खाल जमान आसो तो मान आराधन भेटोवन ही उतरां एक घडी आमी गावया मोगाचें Jesu Krista, तो सर्गीच्या पडून तुका अमान करता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता मोगाल भवनो आणि बहिणीनो इसाईया प्रवादी अध्याय 49 वाक्य 16 म्हणता तुझे नाव म्हज्या आताच्या ताळवेचेर हांवें लिखलां हांगासर आसल्या हरी एकल्याचें नांव जर तर तुमचें हरी एकल्याचें नांव कळीत आसा जाल्यार हाका एकल्याक मात्र नाजाल्यार आमकां कोणायचें एकामेकाचें नांव सगळ्यांचें कळीत आसचें ना थोड्यांचें पूण ह्या जेजूक हरी एकल्याचें हांगासर आसल्या हरी एकल्या की आमच्या नांवान वळखता आमच्या नांवान वळखता तो एकलो मात्र मोगाळ भवन आनी भयणीनो तेदुगून इसाया प्रवादी म्हणटा आवयच्या गर्भांत रूप घेवच्या आदी हांवें तुका आपयलां हांवें तुका अभिषेक केला तेदुगून आमकां हरी एकल्या की आपयलां सोमयान आमकां हरी एकल्या की अभिषेक केला ह्या सोमयान मोगाच्यान आमी आनी कोणय न्ही आज आमकां हांगासर आपोवन हाडलां जाल्यार ह्या सोमयान आमकां विशेष तरान मागच्याक अभिषेक करच्याक ताणें आपोवन हाडला मोगाच्यान आमी कितलीं मोलादीक आमी कितलीं पवित्र ताका तेदुगून तो लुकास एवांजेल अध्याय 20:1 वाक्य 18 म्हणटा म्हज्या अपेक्षे विने तुज्या माथ्याचो एकत एक केस लेगून जोडून वेसोना तेदुगून सोमयाच्या अपेक्षे विने तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कांयच घडचें ना मोगाच्यान आतां आमच्या माथ्यार असो कीड एक केस तो समेत सोमयाच्या अपेक्षेविने जोडून पडचो ना म्हणटा सोमी तर म्हज्या जिवितांत तुज्या जिवितांत दुसरें कितेंय घडून सोमी ताच्या अपेक्षेविने सोरतलो गी आनी बिलकूल सोरचो ना मोगाचें न्हू आमचें हरी एकल्याचें जिवीत तो चलोवन वता त्या लागून आमचें जिवीत कितलें मोलादीक आमचें जिवीत कितलें पवित्र आमी कितलीं भागी मोगाचें न्हू ह्या सोमयाचीं भुरगीं सोमयाचीं जावन जियोवचें सोमयाच्या पांयां तळा येवचें सोमयाक आराधन नमान करचें केदें वर्तें भाग आमचें हरी एकल्याचें मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी कितलीं भागी सोमया मुखार आसचें त्या देखून तो कीर्तन 130:9 वाक्य 1 तावन म्हणटा सर्वेस्परा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उरतां तें तूं जाणाय पयस तावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात हांव चलतांगी आड पडटां तें तूं पळयताय सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात हरी एक करणी हरी एक संगती म्हज्या आनी तुज्या जिविताची ताका कळीत आसा मोगाच्यान म्हाकाच कळीत ना म्हज्या जिवितान आनी एका घडये कितें घडात कितें येत म्हज्या जिवितान आमकां कळीत ना पूण आमच्या हरी एकल्याच्या जिविताच्यो मुखार आतां कितें घडटा हरी एक संगती ह्या सोमयाक कळीत आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी कितलीं भागी मोगाचें न्हू कितलीं भागी कितलीं वर्तीं त्या लागून एक घडी आमचे दोनी हात आमच्या मुखार उदारे दवरया आमचे दोळे आमी दांपया मोगाचें न्हू कितल्या वर्त्या कितल्या बळवंत देवा मुखार आमी बसून आसा त्या लागून एक घडी आमकांत आमचे संपूर्ण तरान आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू आमच्या खालसा मनांत हांव ताका आमी आराधन करया स्तुती करया मोगाचें न्हू आमच्या खालसा मनांत हांव कित्याक आमचें हरी एकल्याचें जिवीत चलोवन व्हरचें ताणें मोगाचें न्हू आमी न्ही हरी एक घडी आमच्या जिविताची चलोवन व्हरची ताणें मळाब ताचो ही भुमी ताची ताणें रचल्लें हरी एक ताचें मोगाचें न्हू
वयर सर्ग ताचें सिंहासन जाल्यार ही भुमी ताच्या पांयाची मोणय म्हणटात. त्या देखून पवित्र पुस्तक ही सोबीत उतरां म्हणटा आमकां. सोम्याचे राज सर्गीचे ते वैभवाचे राज आनी ही भुमी ताच्या पांयाचे मोणय हे पवित्र थळ. त्या देखून ह्या भुमीचेर आमी आसा, ह्या पवित्र थळाचेर आमी आसा मोगाच्यानो. त्या देखून आमी ताचेर आसना, ताका आमी समर्पण करूंक जाय, ताका आमी आराधन करूंक जाय, ताका आमी स्तुती करूंक जाय. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून तो कीर्तन 140 वाक्य 2 म्हणटा, मुजी जिणीभर सर्वेस्वराची स्तुती करतलो, हांव जियेसर म्हज्या देवाक गीत गायतलो. त्या देखून ह्या कुडींत उस्वास आसता पर्यंत, स्वास आसता पर्यंत सोम्याची हांव स्तुती गायतलो. म्हजो जीव ह्या संवसारांत आसता पर्यंत ह्या सोम्याक हांव गितां गायतलो. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, मौनपणी एकडी बसल्या कडेन आमच्या काळजांत हांव ताका गितां गावया, ताची स्तुती गावया, ताका आराधन करया, ताका नामान करया. मोगाचेनो, आमचे हरी एकल्याचें जिवीत ताचें, आमचे हरी एकल्याचें जिवीत सोलोनोरचें ताणें हांवें आनी तुवें न्हय. मोगाच्या भावा भयणी, त्या देखून आमचें जिवीत ताका समर्पण करतना त्या सोम्याक आमी आराधन करया, त्या सोम्याक आमी नामान करया, आमकांत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. मोगाचेनो, ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ, ತಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. आमचे पुर्वज मोगाळ भवानी भयणी मान्न खावन जियेल्ले, पूण आमकां आत्मीक जिवीत दिवंक, आत्मीक पोशण दिवंक सर्गार जावन ह्या संवसाराक आयलो. ताचें मांस आनी रगत आमकां खावंक दिलें आनी म्हणालो, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता म्हणालो. आज आमकां येवकरिस्त मारिफात ताच्या मांसा रगतान पोसता, आजी ताणें आमकां पोसलां. केदे वर्तें भाग ह्या सोम्यान आमकां हरी एकल्याक दिला. कितलो वर्तो ताचो मोग म्हज्या आनी तुजे थंय, ताकाच आत्मीक तरान आमकां खावंक दिवचें. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, त्या देखून त्या सोम्याक आमी आराधन करया, त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, त्या सोम्याक आमी नामान करया. ಮಣ್ಣ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮಣ್ಣ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ.
आमकां हर एकल्याची पिडा शिडा गुण करच्या खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो ह्या संवसारांतलो नावार्थीक वैज आमचो सुमी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक शांती हाडून आयिल्लो शांतीचो कुवार सुमी जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसा. आमकां हर एकल्याक मरणांतावन जैत व्हरून सासणीक जिवीत दिल्लो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसा. मोगाच्या बाबा आनी भयणी तातूंत आमचे थंय हर एकले थंय ताची कृपा सकत वालता. मोगाच्या न्हू हर एकले थंय आमचे थंय सकत वालता आनी त्या देखून ताचेर पातये दिल्यांक विश्वास दवरतल्यांक आमकां हर एकल्याक जिवीत आसा सासणीक जिवीत आसा. मोगाचें न्हू केदें व्हरतें भाग ह्या सुमयान आमकां जोन दिलां ह्या सोडवणदारान आमकां जोन दिलां. त्या देखून ह्या सुमयाक ह्या सोडवणदाराक आमी स्तुती करया आराधन करया त्या सुमयाक आमी नामान करया आमचेंत समर्पण ताका आमी करया. प्रत्येक जाण आमचे थंय कितेंय पिडा शिडा आसा बेजाराय आसा दूख आसा आमचे भितर कितेंय उणेपण आसा सगळें सुमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयेची स्तुती करया त्या सुमयाक आमी नामान करया. मोगाचें न्हू ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Mahima tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Stuti tuka sumyan Jesu. Pranipa tuka sumyan Jesu. Pranipa tuka sumyan Jesu. Pranipa tuka sumyan Jesu. Pranipa tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 मोगाल बाबानो आनी भयणीनो आज आमी नियाळ करना सावन आमच्या कुटुंबा विशांत आमी येदोळूत आयकलें आमच्या रेक्टर बापा तावनी कुटाम देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें ह्या संवसारान मोगाचें न्हू. आतां हांव तुमचे लागीं विचारलें जाल्यार ह्या संवसारांत ग्रेस्त मनीस कोण ह्या संवसारांत अति ग्रेस्त मनीस कोण. हांवें म्हणचे तुमी म्हणूंक पुरो पयशे आसलो आस्त बदीक आसलो व्हडलें घर बांदलो पूण हांवें म्हणचे ह्या संवसारांत अदीक ग्रेस्त मनीस वर्तो ग्रेस्त मनीस कुटाम आसलेलो मोगाचें न्हू. कुटाम आसलेलो मनीस एक वर्तो मनीस एक ग्रेस्त मनीस आनी ताचें एक वर्तें दुसरें ना मोगाचें न्हू. आमकां देवान आमचें म्हणलें एक कुटाम दिलां. एका कुटुंबांत आमी जल्माल्या एका कुटुंबांत आमचें पालन पोशण जालें एका कुटुंबांत आमी ल्हान व्हड जाल्या एका कुटुंबांत आमकां शिकाप मेळ्ळें एका कुटुंबांत आमकां फुडार मेळ्ळो एका कुटुंबांत आमचें बरें फालें जालें एका कुटुंबांत आमी वाडोवन आसा जियोवन आसा
केदें व्हरतें भाग आमचें न्ही, केदें व्हरतें आमकां भाग न्ही आमचें. आतां आमच्या ल्हानपणार आमकां कांय खंत भिरांत आसले की आमच्या आवय बापायनी आमकां जाय पुरतें कितें दिलां, तांकां खावंक जेवणातलें जाल्यार, तांकां कितले कश्ट आसले जाल्यार आमकां पोसलां, आमकां ल्हान व्हड केलां, आमची जतन केल्या, मोगान आमकां वाडयलां. आमी कितलीं बागिने मोगाचें न्हू. तरी पूण आज ह्या भोव पवित्र साक्रामेंता मुखार आसतना आमच्या कुटुंबा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. एका कुटुंबांत जल्मोवचे भाग दिल्ल्या खातीर एक बरो बापय, एक बरी आवय, एक बरी आवय बापय, एक बरी भाव भयणी, एक बरी भुरगीं, एक बरी वडिलां, हें सगळें दिल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. ह्या संवसारान आमी ग्रेस्तां, आमी हर एकलीं ग्रेस्तां मोगाचें न्हू. आमकां कुटाम आसा, आमचे म्हणलें आसात, आमचे म्हणलें आसा, आमी एक सुरी न्हय. ताका लागून ताका आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आटोवया मोगाचें न्हू. आमी तसो उपकार आटोवया. मस्त जाणांक खंत भिरांत बेजाराय थोडी एक सुरी आसात, तांकां हर एकल्याक खंत बेजाराय आमची म्हणली नांत, म्हजी म्हणली नांत, म्हजें सांगाता. पूण आमकां देवान कितलें बरें केलां. आमचें सांगाता तो आसा, आमकां आमची म्हणली मनशां दिल्यांत, कितलें बरें पावन आमच्या दिसपट्या जिवितांत तो करन आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून ताका आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आटोवया मोगाचें न्हू. ताका आमी थँक्यू म्हणया. पयलें तें ताका आमी थँक्यू म्हणया. एक सोबीत कुटाम दिल्ल्या, एका कुटुंबांत जल्मोन वाडत आज म्हज्या पांयार हांव रावलां जाल्यार, आज हांव कितें जावन आसा जाल्यार हें म्हाका ताणें दिल्ल्या कुटुंबा वरवीं, ताणें दिल्ल्या त्या आवय बापाय वरवीं मोगाचें न्हू. जावंक पुरो म्हज्या आवय बापाय तें इल्लें उणेंपण आसा, असकत गे आसूंक पुरो. थोडे फावटी भुरग्यांच्या मतींत आसता, म्हजो बापूय इल्लें पियेता, म्हजी आवय इल्लें तशें अशें फिरी फिरी करता. आसूं दी, इल्लेशें उणेंपण सगळ्यांतय आसा. आमी मनशां, आमी संपूर्ण न्हय. त्या लागून कितेंय इल्लें उणेंपण आसा तेंय ताका समर्पण करया. पूण आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमी ताका अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आटोवया मोगाचें न्हू. आज आमचें कुटाम आमी ताच्या पांयां तळ हाडया. सगळें कुटाम ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. आमचें सगळें कुटाम ताच्या पांयां तळा समर्पण करून आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. थोड्या घरांनी गेलें जाल्यार आज पोर एक ती स्त्री म्हाका मेळ्ळी, दुवेक सैरीक जायनात, दुवेक काजार जावना, प्राय चड जावन येता, दीस वेता ती खंत करता, मस्त रडटा आनी म्हणाली, फादर हांव आसता म्हणसर ओके, ताका हांव पळयतां, जतन करता, म्हज्या उपरांत ताका कोण फादर, म्हज्या उपरांत ताका कोण पळयतलें, म्हज्या उपरांत ताची गत कितें. आनी एक स्त्री परच्या पर म्हाका मेळोंक आयली, पुताचें तिच्या दुवेचें काजार मोडलां. आतां एकलेंत आसा आनी ती म्हणटा आतां आनी 1000 नाका म्हणटा फादर. हांव आसता म्हणसर ताका पळयन, मागीर ताका कोण पळयतलें फादर, मागीर ताचें जिवीत कितें. हें चिंतान तकली हिरार जाता फादर, हें चिंतान तकली बेजार जाता, डेस्परेट जाता म्हणटा म्हज्या जिवितान, डेस्परेट जावन येता. थोडे फावटी काल करचें म्हण कळना, आतांक मेळ्ळें कान मारता फादर, तितलो डेस्परेट जावन येता म्हज्या जिवितान. मोगाल भवन आनी भयणीनो, एकल्याची एक बोगनां आसात. थोड्या आवय बापायक भुरगीं आयकनात, भुरगीं पाड जाल्यात, तरणाटे पाड जाल्यात, तरणाटे सारके वाटेन ना, ती भिरांत जाल्यात. थोड्यांक आपणाचो दादलो हात धरलो, म्हजो मोग करना, मान दिना, म्हाका विश्वासी ना. आनी थोडी स्त्रियो त्या चिंतपान आसूंक बरो, दादले थोडे फावटी म्हजी पतीन म्हजो मोग करना, म्हाका बक्षिना, वेळ अशें जायतीं भोगनां, जायतीं चिन्नां आमच्या काल जमान्यांनी आसूंक पुरो मोगाचें न्हू. आमचें थंय आसूंक पुरो. थोड्या घरांनी हांवें पळयलां माय सुना म्हणे मनस्ताप, हें मस्त घरांनी आज घडोवन आसा. म्हजे लागीं मस्त जाणां कावन्सिलिंगाक येतात, मस्त प्रॉब्लेम आजकाल माय सुना मदें झगडें. आनी ह्या माय सुना मदें झगड्या मारीपात तो पूत, तो घोव कश्टाता एका लेगान, दोगांयच्या मदें तो आसा. ताका हेणें आवयक सोडूंक जायना, तेणें सुनेक सोडूंक जायना, बायलेक सोडूंक जायना. असल्या परिस्थितींत थोड्या घरांनी कोश्टोवचे, देदस्पर जावचे दादले थोड्या घरांनी आसात मोगाचें न्हू, जायत्या घरांनी आसात. त्या देखून हांवें आज म्हणचें ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आसतना आमचें कुटाम देवाचें. त्या देखून सासू मायनी तुमच्यो सुना आनी तुमचो पूत तांचें जिवीत बरें जियोवचें. तांणी दोगांयनी सांगत आसा जे तें पळोवन संतोष बाबा जे शिवाय तांचे काजार मोडचें, तांचे मोद येवचें, तांचे मोदें आमी घुसपट गुदळ घालचें, हें खंयच्याय सासू मायेन करूं नजो,
खंयच्याय सासू मायनी असलें काम करूंक वचूं नजो. पुतान आनी सुनेन तांणी बरें नाचाचें, तांचे मदें टेन्शन आसूं नजो, तांचे मदें इराराय आसूं नजो म्हज्या वरवीं म्हणलें चिंतीचें मोगाचें न्हू. आनी तांचें काजारी जिवीत जिवंक सोडीचें. इतलीं वर्सां म्हजो पूत आसलो म्हज्या सांगाता वण्णा, आतां ताका ताची बायल पयलें तूं न्हय. हें हर एका सासू मायनी समजून घेचें. तुज्या पुताक सून पयली तूं न्हय, तूं दुसरी. काजार जाल्या उपरांत ताच्या जिवितांत ताची बायल पयली, त्या देखून तो जागो ताणें बायलेक दिवंक आसा आनी तांणी दोगांयनी बरें नासूंक आसा. हें आमी संतोश पावपाचें. तशेंच व्हंकलांच्या आवयांनी, चलयांच्या आवयांनी काजार करून दिल्या उपरांत चेडवाच्या दुयेच्या लग्न जिवितांत, काजारी जिवितांत मोदें येचें, नाका जाल्लें शिकोवन दिवचें आनी त्या मारी तांचें जिवीत पाड करून घालचें. मस्त जाणां आसात असल्या वाटेरी. दुयेक हर एक ताच्या मतींत घोवा विशयांत, ताच्या कुटुंबा विशयान वीख भरचें आनी तांचें जिवीत नाश करचें, देदेस्पर करून धरचें. जायत्यो आवयो आसात. तें काम करूं नजो. कोणायचें कुटाम मरचें, खंयचीं घरां मरचें आमचें काम न्हय मोगाचें न्हू. तांणी बरें नासचें, तांणी संतोशान आसचें पळोवन आमी संतोश पावप जाय. शिवाय तांचीं काजारी जिवीत मरचें आमी सारकें न्हय. कित्याक कुटाम देवाचें तेणें, कुटाम देवाचें, देवान घडलेलें, देवान तांकां लागीं हाडलेलें मोगाचें न्हू. त्या देखून एक घडी आमचे दोळ्यां आमी दांबया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचें न्हू. दोनी हात आमच्या हृदयाचेर दवरून आमच्या कुटुंबा खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया. आमच्या कुटुंबा खातीर जेजूक आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू. आनी एक घडी आमच्यात जिविताचेर आमी नदर घालया. जावंक पुरो तुमी हांगासर आवय बापय, जावंक पुरो हांगासर मांव सासू मायो, जावंक पुरो हांगासर दादलो स्त्रियो, व्हंकल न्हवरो हांगासर आसात. तुमच्यात जिविताचेर नदर घाला. जावं तुमी भुरगीं हांगासर आसात. आज म्हजे वरवीं इसारा, आज म्हजे वरवीं म्हजें कुटाम कश्टांत गी, म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबांत आज दूख आसा गी, आज म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबांत बेजाराय आसा गी, आज म्हज्या वरवीं म्हज्या पुता दुयेचें लग्न जिवीत मोडोवन गेलां, पिड्ड्यार जावन वेता गी. आज म्हजे वरवीं म्हज्या सुनेचें, म्हज्या पुताचें लग्न जिवीत तें वांटे पांटे जावन येता गी. म्हजे वरवीं ही सारी मोगाचें न्हू. आमी समर्थन करचें नाका. डोंट जस्टिफाय युअर सेल्फ. आसा तशें सोमया मुखार आमी सांगलें तूं केदाळा उठताय, केदाळा बसताय, केदाळा न्हिदताय, हें सगळें ताका गोत्त आसा. तुज्या तोंडांत वा तुज्या मतींत तुवें उलोवंक बेसो शब्द उपजोवच्या पयलें तें ताका कळीत आसा. त्या देखून ताचेर जावन कांय लिपोवन दवरूंक जायना. ताचेर जावन कांय लिपोवन दवरूंक जायना मोगाच्या भावा आनी भयणी. त्या देखून तुमच्या जिविताचेर नदर घाला, तुमच्या जिविताचेर नदर घाला. हांगासर सोमी आमचो आरसो जावन आसा. सोमी आमचो आरसो, आमचें तोंड, आमचें मुखामळ, आमचें जिवीत ह्या सोमयातय दिसोन आसा मोगाचें न्हू. ह्या सोमयातय दिसोन आसा. त्या देखून सिन्सियरली, प्रामाणीकपणान तुमच्यात जिविताचेर नदर घाला. म्हजे वरवीं म्हज्या कुटुंबांत संतोश, म्हजे वरवीं म्हजें कुटाम मोगाचें, म्हजे वरवीं म्हजें कुटाम सोबीत जालां, म्हजे वरवीं म्हजें कुटाम आशिर्वादीत जालां, वा म्हजे वरवीं म्हजें कुटाम कश्ट जाता, म्हजें कुटाम शिरा पडलें, म्हजें कुटाम वांटे पांटे जाल्लें, म्हजे वरवीं गी आमी विसारया मोगाचें न्हू. हर एकल्यानी आज आमी विसारूंक जाय. त्या देखून आमकां आसा तशें ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आसा तशेंत आमी समर्पण करया. आमी कशीं आसा तशें ताच्या पांय तळ आमी समर्पण करया. सो मी म्हणटा म्हजे लागीं येतल्यांक हांव केदींच फाटीं धाडचो ना. म्हजे लागीं येतल्यांक हांव केदींच फाटीं धाडचो ना. त्या देखून आमी सोमयाक लागीं सरतना, ताच्या पांय तळ आमी येता आसतना, ताच्या मोगाक लागीं येताना, ताच्या कुरपेक लागीं येताना सोमी आमकां कोणायकी फाटीं धाडिना. मोगाच्या भावा भयणी उडास दवर. सोमी तुका आनी म्हाका कोणायकी फाटीं धाडिना ताचें धांवन. त्या देखून समर्पण कर. तुजे वरवीं म्हजे वरवीं म्हजे कुटाम कश्ट जाता. समर्पण कर. तुजें उणेपण, तुजी अस्गत गाय, तुजें उणेपण सगळें समर्पण कर. जावंक पुरो तुजो राग, जावंक पुरो तुजो मोसोर, द्वेश, क्रोध, फारीकपणाची चिन्नां, तुजीं काटोर उतरां,
मौन मोर्चात असली उतरां तुज्या तोंडांतल्यान येता जाल्यार आज सगळे सोमयेच्या पांयतळा समर्पण कर ताच्या पांयतळा ये ताच्या कुरपेक लागीं ये मोगाच्या बाबा भयणी सोमी तुका आशिर्वादीत करता सोमी तुका कुरपेन भरता सोमी ताच्या सक्तेन भरता तुजें कुटाम नंदन करच्याक तुजें कुटाम पवित्र करच्याक तुजें कुटाम आशिर्वादीत करच्याक तुका सोमी अभिषेक करता म्हणल्यार उडास तर देखून ये ताच्या पांयतळा तुकात घेवन ये तूं आसाय तसो घेवन ये आनी ताचे कडेन कृपा माग ताची मजत माग मोगाचें न्हू आमचें कुटाम तें दिरवें आमचें कुटाम सोमयान दिलें आमकां दिरवें आमची व्हडली ग्रेस्त काय आमचें कुटाम ते पवित्र ते एकवटीत ते मोगाचें मंदीर जावन आमी उरा जाय मोगाचें न्हू देखून आमी खंय सुकल्या म्हजे वरवीं कितें उणेंपण जालां जाल्यार आज आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू वळखून घेवया मोगाचें न्हू आनी आमी आमकांत सोमयाच्या पांयतळान येवया समर्पण करया सगळां तुमकां आसा तशें सोमयाच्या पांयतळा समर्पण करा आनी सोमयाची मजत कृपा ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ तुजेर पातयेवन आयल्यात म्हण सांगा ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ तुमकां आसा तशें समर्पण करा ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ आसा तशें समर्पण करा मोगाचें ನಿಮ್ಮ न्हू ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು तुमचे दुःख बेजाराई सगळें ताका समर्पण करा मोगाचें ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ जेजू हर एक संगती घेता ಭಾರಗಳ तुमचे उणेपण तुमच्या काळजाची दूख सांगा ताका ಸ್ವೀಕರಿಸೋ हर एक जेजू घेता कोणाही की पाठीन धाडिना मोगाच्या भावा बहिणी ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು उलई मोगाच्या भावा बहिणी उलई जेजूकडे उलई ಸ್ವೀಕರಿಸೋ सांग ताका ಯೇಸುವೆ सांग तुझे दुःख बेजाराई सांग ದುಃಖ तुझ्या कुटुंबाचे कष्ट बेजाराई सांग तुझ्या कुटुंबाचे उणेपण सांग त्याच्या पांयतळा समर्पण कर समर्पण कर भावा बहिणी समर्पण कर ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ सांग तुझी पिडा शिडा ಸ್ವೀಕರಿಸೋ हर एक तुझे अत्रेग हर एक तुझे आकलास सांग ताका सांग हर एक तो घेता हर एक ताका दिया उलया ताच्याकडे खालजन तावन एका इश्टाकडे उलयला भशेन या जेजूकडे उलया मोगाचें न्हू वो कोणी दुसरो न्ही वो परकी न्ही वो आमचो देव आमचे लागीं उलोवचो आमकां आयकोवचो देव आमची दुखां पुसचो देव आमचे कश्टांचे वजें हाडू करचो देव मोगाचें न्हू ओत्तो वो जिवो देव तेका सांगा ताचे कडेन उलया सांगा एका इश्टा भशेन उलोवच्या कडेन उलया ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ आमची पिडा शिडा कोण करचो तो ಆರೋಗ್ಯವ ಕರುಣಿಸಿರಿ भलायकी दिवचो वैज तो ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ तुमची पिडा शिडा समर्पण करा ಆರೋಗ್ಯವ ಕರುಣಿಸಿರಿ तो तुमकां भलायकी बरेपण दिता ಆನಂದದಾಯಕನೇ ಆನಂದವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ आमकां सगळं बरेपण संतोष दिवचो ताणे ताचेर पातयेनी दवरा ताचेर पातयेनी दवरून उलया सांगा ताका हर एक तुमचे कश्ट सांगा पिडा शिडा उणेपण कितें आसा अस्कलकाय कितें आसा सांगा ताचे कडेन आमचो आत्मीक वयस तो ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ ಹಿಡಿದಿರುವೆ सांगा आमी ताच्या पांयतळा साव मोगाचें न्हू ಹರಸೋ ಓ तुजें नांव कान तो आपयता तुजें नांव कान तुका उलो मारता देखून सांग बाबा बहिणी सांग उलय उलय तुज्या खालच्यान जावन ताच्या कडेन तुझ्या कुटुंबाचे वजें सांग ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದ
तुझ्या कुटुंबाची आर्थिक अडचणी ऋण असा सगळे सांगा ताका सांगा समर्पण करा ताका ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ मोगा जनो आमच्या जिविताक नीज संतोष दिवचो ताणे तुवें खंय संतोष सोदून गेल्यार कोणी तुका तसलो संतोष दिवंक शकचे नात समाधान दिवचे नात आमचे सगळे समाधान संतोष आसा ह्या सोमयाच्या पांयांतळा मोगा जनो त्या देखून आमी हांगासर बसल्या त्या देखून उलया सांगा तुमचे सुख दुख वांटून घेया आज हो वेळ तुमचो हो वेळ तुमचो सगळे ताका सांगा तुमची खंत बेजाराय सांगा तो पळयता आयकता आमकां सगळे आशिर्वादीत करता मोगाच्या बाबा आनी भयणी ताचे कडेन उलया ताका सांगा समर्पण करा तुमचे स्वरूपिये पवित्रात्माव अनुग्रहिसी आमकां हरी एक लागी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सत्तेन वरचें थाने पवित्रात्माव अनुग्रहिसी आमी मागिल्ले हरी एक दिवचे थाने स्वरूपिये कृपेचो सत्य सागर प्रेमदी ನನ್ನ हरसी शांतीचो कुवार सोमी आमचे मुखार आसा स्वरूपिये मोगाचे सत्य भंडार तो प्रेमदी ನನ್ನ हरसी तुका पळयते आसा तुका हरी एक लागी तुमकां पळयता आसा तुमच्या नांवान वळखता मोगाच्या बाबा भयणी देखून ताका समर्पण करा संपूर्ण तरेन समर्पण करा मोगाचे नांव ನಿನ್ನ ಕರಗಳ ಹಿಡಿದಿರುವೆ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಾ ಬಂದಿರುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಒತ್ತು ತಂದಿರುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ಯೇಸುವೆ 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगान बाबान आनी भयणीनो पवित्र पुस्तकान आमी पळयता तो ग्रेस्त तरणाटो जेजूस अशी आयलो आनी म्हणालो सासणेक जिवीत जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय सासणेक जिवीत जोडी जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय आनी तक्षण जेजू ताका म्हणटा उपादेश सगळे पाळ आनी तो मनीस म्हणटा म्हज्या ल्हानपणांतावन भुरग्यापणांतावन हें सगळें हांव पाळन आयलां हांव बरो भुरगो हांव बरो मनीस हें सगळें हांव पाळन आयलां म्हज्या जिवितांत हांवें रुता गेल्यार हें सगळें म्हजें जिवीत बांदून हाडलां आनी तक्षण जेजू कितें म्हणटा तुजें म्हणलें कितें आसा तें वीक आनी दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी ये म्हजो पाटलाव कर तुजें म्हणलें कितें आसा तें दुर्बळ्यांक वीक ते वीक आनी दुर्बळ्यांक वांटून दी आनी ये म्हजो पाटलाव कर तो ग्रेस्त मनीस निराशी जावन जेजू तावन फाटीं गेलो मोगाचे न्हू निराशी जावन जेजू तावन फाटीं गेलो देदस्पोर जावन तो फाटीं गेलो कित्याक ताका एक संगत सोडूंक मोन नातलें तें ताका विकूंक मोन नातलें ताचें सगळें धन मन धन ताचेर ताणें वंदोवन दवरलें ताचेर ताणें रोमोवन दवरलें आनी तें ताका सोडूंक नाका आसलें तें ताका सोडूंक नाका आसलें थोडे दिसां पयलें म्हजे लागीं एक धर्मीक भयण मलगडी धर्मीक भयण म्हजे लागीं उलोवंक आयिल्ली ती
तिच्या काळजांत मनांत इतलें दूख इतलें बेजाराय आसा आनी एका लेकान देवाचे रागी आसा आनी ती म्हणटाली म्हाका मागोवंक जायना हांव मागाना हांवें मागचें सोडून सोडलां मागोवंक तूं मन ना म्हाका ताचेर फातेनी ना एक धर्मीक बहीण हांवें विचारलें कित्याक कालें जालें आनी तो बोल ती म्हणाली फादर म्हज्या कुटुंबांत एका फाटल्यान एक म्हणल्या बरी 3 मरना एक म्हजो भाव मेलो थोड्याच दिसांनी म्हजी आवय मन पावली आनी थोड्या दिसांनी म्हज्या काजीन भाव एकलो मन पावलो म्हज्या कुटुंबांत 3 मरना फाटाफाट देवान कित्याक अशें केलें देवान कित्याक अशें जायशें केलें देव खंय आसा हांव इतलीं वर्सां धर्मीक बहीण जावन जियेल्या इतलें मागणें म्हजे कडेन आसलें हांव मागतलें पूण म्हाका कित्याक देवान अशें केलां कित्याक म्हज्या जिवितांत कितें घडलां आनी त्या देखून तिचे भितर एका तराचो राग आपणाचेर राग देवाचे राग त्या क्रोधान आनी त्या देखून तिची भलायकी बिगडल्या मतीक समाधान ना एका लेकान डेस्परेट जाल्ल्या बरी दिसता ती कित्याक म्हळ्यार तिच्या भितर तिणें गूण जावना द इनर हिलींग भितरले ते गाय गूण जावनात देवाचे राग मनशांचे राग आपणाचेरच राग आनी तो राग आनी त्या रागान ती बरोवन आपणाचें जिवीत ते जियोन आसात जायतो वेळ हांव तिचे कडेन उलयलो त्या कुर्साक तिका हांवें दाखयलें त्या कुर्साचेर नदर घालून सांगलें ताणें कितें वायट केल्लें ताणें कितें अन्याय केल्लें ताणें कोणाक दुखयल्लें आनी ताका मेळना तेंत इनाम न्ही आनी ताणें ताच्या कश्टा वेळा म्हणलें बाबा साध्य जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार साध्य जाल्यार म्हजे वयली पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं ताणें म्हळां न्ही गी त्या देखून ताची खुशी ताची मांडावळ कितें आमी नेनाव मोगाचे न्हू थोडे फावटी आमच्या जिवितांत जावंक बरो आमचे भितर थोडो राग मोसोर क्रोध द्वेश आनी म्हजेरच म्हाका कित्याक जल्म हांव कित्याक जल्मालो हांव कित्याक ह्या आवय बापायक जल्मालो म्हजे भितर गूण जायनातले थोडे घाई हे भितर आसतात आनी त्या देखून म्हज्या जिवितांत समाधान ना म्हज्या जिवितांत संतोष ना त्या देखून हांव आनी एकल्या की समाधानान रावंक सोडिना संतोशान जियोंक सोडिना बऱ्यापणान जियोंक सोडिना हांव गेल्ल्या कडेन हांवें उलोवचें नकारात्मक क्रिटिसिजम नेगेटीव हेरा विशयांत हांवें उलोवचें पाड आनी पाड कित्याक म्हजे भितर समाधान ना म्हजे भितर संतोष ना म्हजे भितर ते गायी गूण जावनात ते गायी कानून आनीकी हांव मुखार वेतेत आसा आनीकी मुखार वेतेत आसा आनी त्या देखून हांव कश्टाता आनी एकलो न्ही म्हजें जिवीत कश्टाता म्हजें जिवीत पिड्ड्यार जालां मोगाचें न्हू त्या देखून आज आमचे भितर कितेंय गायी आसा जाल्यार आज ते गूण जायचे मोगाचें न्हू ते गूण जायचे म्हजे खातीर ते गायी गूण जाल्यार म्हाका मतीक समाधान कुडीक भलायकी म्हज्या जिवीत सगळें नंदन जाता संतोष बरी जाता मोगाचें न्हू आनी एकल्याचें न्ही म्हजें जिवीत त्या देखून हरी एका जिवितांत येवच्या त्या सन्निवेशांत हांव हरी एका घडींतात हांव आमच्या जिविताक एक लिसांव आसा मोगाचें न्हू हरी एका संगतींत हांव आमी एक लिसांव शिकता आमच्या जिविताक हें आमी केन्नाय विसरानाय त्या देखून एक घडी सगळ्यांत दोळे धांबया आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया आतां एक घडी आमचे भितर येचें एक घडी आमचे भितर या मोगाचें न्हू तुज्यात जल्मा खातीर जावं देवाक वा जल्म दिल्ल्या दातारांक त्या आवय बापायक दुर्सोन आसाय गी हांव कित्याक जल्मालो कित्याक ही आवय बापाय भावे जालीं कित्याक असलें सवाल म्हज्यात जल्मा विशांत हांव जल्मोंक नजो आसलें असलीं भोगणां तुजे भितर आसात आनी तुकात एका तरान कीळ तरान पळोवन तुकात दिसपरते नास करना सायगी मोगाच्या भावा भयणी विचारा तुजेत विशान पाड तुजेत विशान कीळ चिंतून आसायगी आनी तुजेरत राग तुजेरत मोसोर तुजेरत द्वेश दवरना आसायगी आनी तो जीव दिल्ल्या तुज्या दातारांचेर पयिल्लें देवाचेर कित्याक हर एक जीव सर्वेस्वराच्या कुशीचो फोळ किर्तनकार म्हणटा हर एक जीव सर्वेस्वराचो तो ताणें दिल्लो ह्या संवसाराक आनी कोणायचो जल्म ह्या संवसारांत नॉट एक्सिडेंटल इज अ प्लॅन ऑफ गॉड आमचो कोणायचें जल्म ह्या संवसारांत एक्सिडेंटल न्ही अचानक जाल्लो न्ही म्हजो आनी तुजो जल्म देवाच्या इच्छे प्रकार देवाच्या मांडावळी प्रकार देवाच्या योजना प्रकार जाल्लो मोगाच्या भावा आनी भयणी हें वळखून घेवया देवाक तूं जाय आसलो त्या देखून ताणें तुका ह्या संवसारांत जल्म दिल्लो एका आवय बापाय मारिपाक
त्यागून हे सत हे वळखून घेवया मोगाचेनो तुजेर तुका कितेंय बेजाराय आसा राग आसा द्वेश आसा क्रोध आसा त्या जल्म दिल्ल्या आवय बापायंचेर राग आसा क्रोध आसा देवाचेर राग आसा बेजाराय आसा सगळे ह्या घडये सोमयाक समर्पण करया मोगाचेनो म्हज्या भितर ते गूण जायनातले गाय आसा जाल्यार ते सगळे जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचेनो जावं म्हाका नेगेटीव उलोवचें क्रिटिसिजम आमकां येंत वायट उलोवचें इत्त संवय आसा जाल्यार आज सगळे सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया मोगाचेनो हें गरजेचें आमी बागेवन हप्त्यांत आसा हांव सोमयाचें जिवंतपण म्हळ्यार सोमयान तो संतोष शांती समाधानांतलें फेस्त जिवंतपणाचें फेस्त त्या देखून जिवंत क्रिस्त दिश्टीक पडटना हर एक फावटी म्हणलें पीस बी विथ यू शांती तुमकां जर तर सोमयाची शांती म्हज्या काळजांनी म्हज्या जिवितांत ती आसा जाय जाल्यार म्हजे भितरले खंयचेय गाय आसा जाल्यार ते आज गूण जायचे मोगाचे न्हू कितेंय गाय आसा जाल्यार ते गूण जायचे तुजे थंय पयलें तुजे थंय तुजेर तुका कितेंय द्वेश आसा राग आसा बेजाराय आसा जाल्यार तुज्या जल्मातय तुका जल्म दिल्ल्या त्या देवाचें आवय बापाय थंय कितेंय बेजाराय आसा आज सगळें सोमयाक समर्पण करया मोगाचें न्हू सगळें तुजो जल्म देवाचें योजन देवाची मांडावळो देवान तुजें जिवीत सोलोवन व्हेलां आनी व्हरता ते देखून आज सगळें जिवीत ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया ताचो उपकार आठवया ताका आमी अर्घ दिवया त्या जेजूक आमच्या काळजा भितर आमच्या जिविता भितर आपण व्हरया आनी आमकां अभिशेक कर तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वत आमकां अभिशेक कर म्हूण ह्या घडी आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याक पावन आत्माने इळीत बार म्हूण आमी उलो मारया आमचे भितर आसले गाय सोमया गूण कर त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन ते गूण कर नितळ कर सोमया त्या मारिपात ह्या कुडीक बरी भलायकी मोतीक समाधान संतोष सगळे म्हज्या जिवितांत राज जावं म्हाका आशिर्वादीत कर म्हणून सोमया कडेन मागया मोगाचें न्हू तुमी गीत म्हणना जाल्यार व्हडना आमचो भाव गीत म्हणटा तुमी सगळें समर्पण करा तुमच्या भितर कितेंय गाय आसा जाल्यार कितेंय बेजारी आसा तुजे विरोध तुजेच विशयान तूं कीड चिंताय तुका तूं उणें करताय तुका तूं सकयल घालताय सगळें आसा जाल्यार सगळें सोमयाक समर्पण करा मोगाचें न्हू सोमयाक समर्पण करा सोमी तुका आपडटा सोमी तुका गूण करता तुजे गाय धुवन नितळ करता सोमी म्हणटा तुज्या काळजांत तुज्या जिवितांत आसली सगळे गाय ते हांव धुवन नितळ करता हिमा परी हांव ते दवसानेन बरले बरी करता सोमी म्हणटा सोमयाची बसवणी मोगाचें न्हू पातयेनी दवरया सोमयाक समर्पण करया आमचे जिविता खातीर ताका अर्घ दिवया तसो उपकार आठवया मोगाचें न्हू कितलें बरें आमच्या जिवितान केलां आमच्या मरिपातांनी कितलें बरें केलां आमी थाची ताणें आमकां रसल्लें ताणें आमकां जीव दिल्लो मोगाच्या बाबा भयणी ताका देखून ताका समर्पण करया आमचे गाय आनी आमकां गूण कर पवित्र आत्म्या मरिपाक गूण कर नितळ कर म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाच्या ह्या घडये Come Holy Spirit, come. Heal all our wounds. Come Holy Spirit, come. Anoint all these brothers and sisters. I surrender them into your hand. या सगळ्या भाव बहिणी तुझ्या पायां तळा समर्पण करता पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये या हरी एका भाव बहिणीच्या काळज मनात असले गाय पुसून काढ नितळ कर हरी एक गाय नितळ कर पवित्र आत्म्या भितर असले ते कोडोपण ते दोन नितळ कर come Holy Spirit come Holy Spirit come heal touch everybody heal your mighty power may flow into all of their lives come Holy Spirit anoint them Holy Spirit touch them Holy Spirit heal them with your mighty power heal Holy Spirit come pour out Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit come anoint them dar tuझ्या आत्म्या सोमया तांकां हापोर सोमया गूण कर सोमया सकट गाय पुसून काड सोमया
गायक केल्या आमकां आपडल्या तुजी सकत आमकां वडयल्या पवित्र आत्म्या तुका हर काम मोकळाप सुमयांचे तुका नामान सुमयांचे तुका महिमा स्तुती सुमया वरदान तुका सुमया उल्लास सुमया मोकळाप तुका सुमया महिमा तुका सुमया प्रेज यू जीसस थैंक यू जीसस ग्लोरी हालेलुया 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 praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. मोगान भवन आनी भयणीनो दुसरें आमच्या कुटुंबा भितर आमच्या कुटुंबा भायर आमकां कोणायचेर राग द्वेश मोसोर आसल्यार आज त्या तावन आमी गूण जायचे मोगाचे न्हू मुस्तबडी आमची पिडा शिडा समस्या आमी एकामेका बक्षिनातल्या खातीर थोडे दिसा पयलें काजो जावन लगभग 22 वर्सां जाल्ली ती स्त्री आतां दादल्या सांगाता ना एका कामाच्या की 5 तरान त्या दादल्यान त्या बायलेक पतीनेक चलयल्लें 5 पयशे खर्चाक दिनातलो एका गुलामाचे की 5 तरान त्या आपणाच्या बायलेक ताणें चलयल्लें आनी ती म्हणटा म्हज्या मतींत काळजांत म्हज्या दादल्याचेर इतलो राग मोसोर क्रोध बरोवन आसा हांव बक्षितां ताका पूण हें भितरलें म्हाका विसरोंक कस जाता फादर तितलें म्हाका ताणें दुखयलां तितले घाई म्हाका केल्यात तितले घाई म्हाका केल्यात तितलें म्हजे भितर दूख आसा आनी एक भुरगो ल्हान भुरगो उलयतना म्हाका म्हणलो ह्या वयची एकच संवय खंय हो भुरगो इल्लो शिकपांत उणें शिकचे इल्लें उणें आनी ह्या वयन उतल्या बसताक ह्या भुरग्याक दुसऱ्या भुरग्यांक कंपेर करचें घरा आनी एकलें बहीण आसा धाकटें त्या भयणी कंपेर करचें तें पळय कितलें बरें तें कितलें बरें शिकता तें पळय आनी दुसऱ्यांक कंपेर करचें शेजारच्या भुरग्यांक तांकां बरो तुजो भुरगो आनी शेजारचो भुरगो ते दुसरेच तुजो भुरगो तुजो आनी एक भुरगो तो दुसरो तुज्या भुरग्याची कॅपॅसिटी आनी त्या भुरग्याची कॅपॅसिटी दुसरें वा तुज्या एका भुरग्याची कॅपॅसिटी आनी एका भुरग्याची कॅपॅसिटी दुसरें हें आमकां कळीत आसाचें आनी आमी ह्या भुरग्यांच्या काळजा मनांत आमी गायी करचें आनी हो भुरगो म्हणटा हांव खंयचेय विसरान फादर हें म्हज्यान विसरोंक जायना म्हज्या आवयक म्हजे वरवीं बगसूंक जायना आनी एका घरा म्हाका उडास आसा आवय कदाळे कंपेर करतली दुयेक पळय रे तें कितलें बरें रे केळें रे तें कितलें बरें रे तूं पाड म्हणून एक दीस हें सांगनासतना आनी एका फाटल्यान धांवलें आनी तो वळवो पूत म्हणालो आवयक कितलें बरें म्हूण आतां कळलें न्ही म्हाका केदाळय दुर्स जातली हांव केदाळय पाडत म्हणटली न्ही आतां तुजें दूख कितलें बरें न्हू आवयचेर फारीकपणाची उतरां रागाची उतरां आनी एक म्हाका घडीत उडास आसा एका जाग्या खातीर कुटुंबा मदें बाबा मदें कितलो राग कितलो दुस्मानकाय कोर्टाक नासन कितलें हांवें सारकें करूं कितलें प्रयत्न केलें जाल्यार सारकें जावंक तांकां मन ना त्यात रागांत त्यात हाग्यांत त्यात मोसरान जियोंक मन खाशा बाबाओ एकात आवयचीं भुरगीं एकात रगात वांटून गेल्लीं आनी आजकाल आमच्या बोवार एंत आस्ते खातीर पयशां खातीर एका भावाक समेत आमी जिवेश मारचें भयणीक जिवेश मारचें हें जायतें घडोवन आसा आमी कितेंय बांदून व्हरता येताना पुरो व्हरून वेता म्हणल्या बरी ह्या संवसारांत करचें जियोवचें रीत एक चिमटी जागो सोडून दिवं थोडे फावटी इल्लीशी वाट सोडून दिवं आमकां तें नाका आनी ताच्या बदलाक कोर्टाकी नाचता खालेंय करता तो कितल्या वर्सां फाटल्यान राग शेजारा झगडें आनी कितें आनी हें सगळें भितर आसता बरोवन हें बरोवन आसता हें भितर बरोवन आसता आनी हें बरोवन आसतना आमी खंयच्या समाधानी जियोंक साध्य आसा गी बऱ्यापणान आमी जियोंक साध्य आसा गी भलायकेन आमी जियोंक साध्य आसा गी ह्या दिसांनी हांवें एक मॅसेज वाचली म्हाका बरी दिसली इंग्लिशांत आसा मागीर हांव कोंकणीन सांगता Nobody understand the reason why we all meet in this journey of life. आमकां कोणायकी कळीत ना आमी कित्याक ह्या संवसारी पळयना वेळार आमी एकामेका भेटता म्हणून. We may not be related by blood. We may not know each other from the beginning. But God put us together to be wonderful relationships by heart. आमी एकाच रक्ताची न्ही आमी एकामेका सुरवेतावन वळखना जावंक पुरो पूण देवान आमकां सांगात हाडलां देवान आमकां सांगात दवरलां एक बरो संबंद
खाल जमोनाचो संबंध बांदून हाडच्या खातीर असले संबंधान आमी जिवोवच्या खातीर देवान आमकां सांगात हाडलां, देवान आमकां सांगात दवरलां. त्या देखून मोगाचें न्हू, नाजाल्यार देव आमकां सगळ्यांक रस्तो नागोडना. एक कुटां पुरो, थोडी पुरो, थोड्या मात रस्तो आसा. पूण देवान आमकां ह्या संवसारांत रचलां जाल्यार एका उद्देशा खातीर मोगाचें न्हू, एका उद्देशा खातीर हें आमी उडासान दवरया मोगाचें न्हू. त्या देखून परतून येवपी आमी सगळ्यांक दोळे धांबया, आमचे दोनी हातात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. एक घडी आमच्या भितर या मोगाचें न्हू, एक घडी आमच्या भितर या. तुमकां कोणायचेर जावंक बरो घरा भितर, तुज्या दादल्याचेर, तुज्या स्त्रियेचेर, तुज्या भुरग्यां बाळांचेर, तुज्या आवय बापायंचेर, तुज्या भावाचेर, तुज्या भयण्यांचेर तुका राग, मोसोर, क्रोध, उलोवणें ना ही आसा जाल्यार उडासा काडया मोगाचें न्हू. शेजारां झगडें, कुटुंबांत तशें शेजारां आस्ती खातीर झगडें, वांटे पांटें, उलोवणें ना, एकामेकाचें तोंड पळयना, असलीं गडितां आसा जाल्यार आज मती काडया मोगाचें न्हू. आमी तांचे खातीर मागया, दुसरें कांय करचें नाका. कोणाचेर तुका राग आसा, कोणाचेर तुका दुस्मानकाय आसा, कोणाचेर तुका बेजाराय आसा, कोणें तुजें मन मोडलां, कोणें तुज्या काळजाक गायी केल्यात, तांकां सुमयेच्या पांयां हाडा. तुका नाका, सुमीक हाडून घेवन दी, सुमयेच्या पांयां तांकां समर्पण करा आनी एक घडी तांचे खातीर मागा मोगाचें. एक घडी प्रमाणीकपणान मागा, दुस्मानकाय नाका, राग नाका मोगाचें न्हू, राग नाका. आज आसा फाल्यां सांगीन गोत्तू ना, आतां आनी एक घडी आ सांगिना गोत्तू ना, हांगासरलीं घरा पावता बीन गोत्तू ना. आमचें जिवीत तशें मोगाच्या भावा भयणी, आमचें जिवीत तशें. हें काळीज कदाळे रावोंक पुरो, वो स्वास कदाळे बंद पडोंक पुरो. मोगाच्या भावा आनी भयणी तुजे कडेन वा म्हजे कडेन सांगून बंद पडना. त्या देखून राग नाका, राग नाका. तुज्या काळज जमानान कितेंय बेजाराय दूख आसा वा तुवें तुजी कांयच सूख ना जावंक पुरो, तुवें कांय सूख करूं ना जावंक पुरो. वण्णा तुकात कोणेंय दुखयलां, अन्याय केलां, वायट केलां जावंक पुरो, तुज्यात सासू मायन, जावंक पुरो तुज्या सुनेन, जावंक पुरो तुज्या मांवान, जावंक पुरो तुज्या घोवान, कोणीय जावंक पुरो, कोणीय जावंक पुरो. उडासा काडा मोगाचें न्हू, उडासा काडा, तांकां बक्षिया, काळजांतान बक्षिया. सुमये कडेन सांगा, सुमी हांव ताका बक्षितां. सुमये कडेन सांगा मोगाचें बक्षितां, काळजांतान बक्षिया आनी तांकां सुमयेच्या पांयां समर्पण करा आनी तांचे खातीर मागा मोगाचें. ह्या घडये मागा. कितेंय गायी बेजाराय आसा, दूख आसा दुसऱ्या विशयान, कोणाय विशयान जावं, कितेंय बेजाराय आसा, दूख आसा, गाय आसा, जावं बरो कोणीय तुमचें नांव पाड केलां, खबरो केल्यात, वण्णा सुमयाक समर्पण करा तांकां. सुमी पळयता. त्या देखून तांच्या पापसाहेबान एक फावटी म्हणलें, हू एम आय टू जज, हांव कोण तांची नीत करूंक. हू एम आय टू जज म्हणालो पापसाहेब, हू एम आय टू जज, हांव कोण नीत करूंक. आरे नीत करतलो हांगा आसा तुज्या मुखार, हर एकल्याची नीत करतलो हांगा आसा, मुखार आसा, ह्या बोई सक्रामेंतांत आसा. ताका समर्पण करा, ताका सांगा, ताचे कडेन उलया. कोणेय दुखयलां जाल्यार ताका सांगा. तुमकां गायी नाकात भितर, तुमचे गायी माजवाचे, तुमचे गायी गुण जायचे, सुमयेची गुण करची सकत ह्या घडये तुमच्या भितर वाळा जाय मोगाचें न्हू. सगळें समर्पण करा. कितल्या वर्सां जावन राग आसा जाल्यार सगळो आज ताच्या पांयां समर्पण करा. बक्षिया, बक्षिया मोगाचें न्हू. कांय वर्णू आसना, इल्लेशें सोड दोड करया, इल्लेसो जागो सोडल्यार म्हणा वचोन दी, कांय जायना. तुका 100 वांट्यांनी हो देव दिता, 100 वांट्यांनी दिता. आमी पिट्टाशी गेल्यार, आमी नंजी मोसोर केल्यार आमचें आल्लय वेता मोगाचें, आल्लय वेता. त्या देखून सुमया कडेन आमी उलोवया, सांगया, सुमया म्हाका गूण कर, आज तुजी गूण करची सकत म्हजे भितर वाळोवन दी. सगळें आमी दिबी घालया मोगाचें न्हू. आमी आमचे हात आमच्या अर्द्याचेर दोन दिबी घालया आनी पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायतना, पवित्र आत्म्या उलो मारतना आमी विशेष तरांनी एक गायी आमच्या काल जमानांत जाल्ले ताका समर्पण करया, समर्पण करया. गूण कर, गूण कर, नितळ कर म्हण सुमया कडेन आमी मागया. आनी हें गीत गायत आसतना तुमचेर पवित्र उदाकी
आम्ही शनायतले या पवित्र उदकामारी पाती पवित्र आत्म्याची सकत करपा तुमच्या हरी एकल्याच्या कुडीचेर तुमच्या हरी एकल्याच्या जिविताचेर वालच्याक आणि त्या मारी पात तुमच्या काळजांत आसले काळजा मनांनी आसले सकड गायते धुवन नितळ जावच्या खातीर आमी मागता तुमी मागा मोगाचे एकामेका खातीर मागा तुमकां कोणायकी गोत्त आसा कोणी एकलो कठीण रागान आसा एका कोणायकी भोगचो ना कठीण रागान आसा आनी तातूंत कश्टांत जाल्यार पिडेंत आसा जाल्यार आमी तांचे खातीर मागया मोगाचे तांकांय समियान आपोवच्याक गुण करच्याक ह्या खातीर मागया मोगाचे मागा मागा मोगाचे ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो सांगा कोणाचे राग असा कोणाचे द्वेष असा उलया सांगा ताका सांगा समर्पण करा तांकां समर्पण कर तांचे खातीर मागा तांचे खातीर मागताना तुझे गायी गुण जातात तुझ्या गायांक वोकाट लायता सोमी तुझ्या कुडींत बरेपण वालता मोगाच्या भावा बहिणी माग तांचे खातीर माग तू काही समर्पण कर मागा मागा मोगाच्या या खातीर मागा ಸರ್ವರನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೋವಿಸಿದವರಾನ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬನ್ನಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ Come, Holy Spirit. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ सगळं आमचे तू देवर घरी एकल्याक बरें मन दी घरी एकल्याक गोडसो एकामेका माय मोगान मोगळा जेजू आमचेर तुझे खाली सर्वस आमचे सर्व पातका खातीर आमी रडाशेक दूख धर्न फाटी तुझे बक्षण एकामेका माय मोगान जियेचे घर मोगळा जेजू Come Holy Spirit, come upon us. घरी एकल्याक माय मोगान पवित्रात्मरे वरवा नीडे आमचे सर्व घाईतून गुण अग्निय नाळावागे Holy Spirit come अभिषेक माडबन्नी touch them Lord Jesus pour out your spirit Lord touch them Lord heal them Lord heal them Lord heal them Lord anoint them Lord anoint them Lord sumia apor sumia गुणगती सगळं वाढवणी समिया आपोर समिया हरी एक लगा अभिषेक तंगा बक्षण कृपा दी समिया मोगांची कृपा दी समिया आमचे हरी एक लेजी कर पवित्र कर समिया आमचे हरी एक लेजी कुटमा नंदन कर समिया आमचे हरी एक लेजी कुटमा भाग्यवान कर समिया आमचे हरी एक लेजी कुटमा आशीर्वादित कर समिया आमचे राव समिया आमचे संगत राव समिया आमचे संगत राव समिया तू आमका जाय समिया आमका जाय समिया आमचे संगत राव पवित्रात्मरे शक्ति ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ
शेत कमाणा बन्नी पावना मारे ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो दनपरांची 3 वरां प्रत्येक जावन आमी म्हणटा त्या कुर्सात जावन प्रत्येक जावन दैवीक सगत कुरपा वाडलेलो वेळ तो जावन आसा आनी हर एकल्या ती दैवीक सकत आजुनी सोमयात जावन वाळून आसा मोगाचेनो आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक हर एकल्याच्या कुटुंबाक आतां आमी एकन दैवीक काकूल दिसो तेर्स आमी नियाळ करया मोगाचेनो सोमया मुखार आमी आसा येत्त सोमयाची दैवीक सकत कुरपा ताच्या गायांत जावन प्रत्येक जावन वाडलेली ताच्या आमोलीक रक्तांत जावन तांणी दोन नितळ करून वाडलेले कुरपा आमच्या हर एकल्याच्या जिविता वालता मोगाचेनो आनी तीस दैवीक सकत कुरपा आमचे गायी दुता नितळ करता आत्मीक तरान आमकां बरें करता गटाय दिता मोगाचेनो ते देखून एकन दैवीक काकर दिसो तेर्स आमचो भाऊ गायताना आमी सांगता गावया मोगाचेनो कोणाकी मन आसा साध्य आसा जाल्यार दिमी घाल आत वयर करून आमी मागया ह्या घडये परत आमचें कुटाम आमकांत तशेंच आमची कुटुंबां त्या सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचेनो आमच्या कुटुंबांनी कितें उणेपण आसा जाल्यार हर एका कुटुंबांनी एक न्हय आनी एक उणेपण आसा आमी कोणी संपूर्ण न्हय ते देखून आमची कुटुंबां आज ताच्या पांयां तळ समर्पण करया विशेश तरान ताची सकत कुरपा वालच्या खातीर दैवीक सकत वालच्या खातीर त्या रक्तस्रायाच्या स्त्रियेन म्हणे 12 वर्सां जावन ती कश्टां येयली 12 वर्सां जावन ती कश्टां येयली ती म्हणाली कितें इतल्या वैसां कडेन गेल्लें इतलें वखात गेल्लें आसलो पुरो दुडू सकट वैसां फाटल्यान कस गेल्लें ती म्हणाली फकत ताचें आंग वस्तर आपडीन जाल्यार फकत ताचें आंग वस्तर आपडीन जाल्यार हांव गूण जातलीं हांव बरें जातलीं आनी दैवीक सकत जेजूच्या कुडींतावन वाडली तिणें आपोरतना आनी जेजूक तें अणभव जालें आनी तातूंत जेजू विचारलो कोणें म्हाका आपडलें आनी सीस आसले सकट आपडटले पूण त्या स्त्रियेन बावरतान आपडलें पातयेनीन आपडलें आनी तिणें म्हणलें फकत ताचें आंग वस्तर आपडीन जाल्यार हांव गूण जातलीं हांव बरी जातलीं ताची सकत म्हज्या जिविताक वालतली तिणें म्हणलें आनी ती सकत वाडली आनी ती स्त्री बरें जालें मोगाचेनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 त्या देखून जेजू म्हणटा पवित्र पुस्तकांत सासवा तितलो तुका बाबार्थ आसा जाल्यार सासवा तितलो तुका बाबार्थ पातयेनी आसा जाल्यार ह्या पर्वताक आंगात तावन उमटून दर्यांत वचून पडोवन सांग आनी जाता जाता तुका तितलो अखंड पातयेनी विश्वास ह्या सोमयाचेर आसा सोमयाच्या नांवान तूं सांगताय सोमयाच्या नांवान तूं मागताय त्या देखून न्ही आज पाद्राब जावंक बरो धर्मीक जावंक बरो लायक आमचे मागण्याचे मनीस तकलेचेर हात दोन मागतात आपडतात कित्याक आमी ताच्या नांवान आमचे मारिपाती सकत वालता आज ताच्या नांवान जायतें बरेंपण जाता त्या देखून मोगाचें न्हू आमी ते बरेंपण ताचें हांव जोडटा केदाळा आमकां पातयेनी आसा केदाळा बावार्थ आसा सासवा तितलो बावार्थ मस्तू म्हणोना ताणें पर्वता तितलो म्हणोना सासवा तितलो इल्लोसो अखंड बावार्थ आसा पातयेनी आसा तुमच्या जिवितान असर्या अद्भुतां घडटलीं म्हण ताणें आमकां सांगलां त्या देखून मोगाचें न्हू आतां त्यात पातयेनीन त्यात दैवीक सक्तीचेर काकुलतीचेर पातयेनी दवरून वो एकन तेर्स आमी साध्य आसा जाल्यार कोणा बरो कोंत काणया हात वयर करया आमी मागया आनी आमचे विशेश तरान ह्या घडी आमचे कुटाम
आमचे कुटुंब समर्पण करूया आमकांत समर्पण करूया ताचे कडेन मागया ती सकत कृपा आमच्या घराच्या आमच्या कुटुंबांत आमचें वस्तीगरचें तें घर आसा त्या घराच्या सकड कोनशांनी त्या सगळ्या कांपाउंडांत कितेंय उणेपण आसा कितेंय बेबिरांत आसा कितेंय वायट आसा म्हण बघता सगळें तें कांपाउंड मोती काडया समर्पण करया आमचें सगळें घर मोती काडया समर्पण करया सगळ्यांक आमच्या घरा भितर आसलेल्या हर एका कुटुंबाच्या सांद्या ताच्या पांयां धाडया समर्पण करया आनी सगळें आमच्या कुटुंबान आमच्या जाग्यार आमच्या घरान ती दैवीक सकत खाकूत ह्या घडये वाळाचे आमी बावरतान पातयेनीन मागचें ही सकत वालच्या खातीर त्या देखून हात वयर करून वो तेर्स आमी मागया मगच न्हू ससनाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची उडाणी रग मत्मोवानी घेवपा आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या आशावा मरिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकळूत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता अडोना हे भाग्यवंता बरा आकळून आमची कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता अडोना हे भाग्यवंता अमरा
मग चनो दिमयेर आसतनांत जे कितें मागोवंक आसा कोणें मागोवंक सांगलां सक्कड मागणी त्या सवां ताच्या पांया तळा आमी समर्पण करया. जेजू म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा, मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, म्हजो सांगात तुका हांव दितां म्हणटा जेजू. त्या देखून एक घडी दिमी घालूंक कसं जाल्यार बसया आमी एक घडी सकाळां बसया. आमच्या काल जमान्यान कितें तें सांव आसा सगळें ताका समर्पण करया. आज हांगासर ह्या मागण्या सुवातेक येताना तुमचे लागीं कोणी सांगलां जावं बरो मागा, आमच्या त्या सवां खातीर मागा म्हणून, तसल्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. गांवांत तशें परगांवांत आसल्या कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या सान्यां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी सगळें परत आमकां ताका समर्पण करया. सुमी म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा. त्या देखून आमी ताचेर फातींनी दवरली, ताचेर विश्वास दवरलो. आतां सुमयान आमकां हर एकल्याक नांव कान ताणें म्हणची उतरां भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा, मुखार तूं सर धरून म्हजो हात. आज ह्या मागण्याच्या सुवातेत हांव आमच्या कुटुंबाक आमी फाटीं येताना, आमच्या दिसपरच्या वावराक आमी फाटीं येताना, आमच्या दिसपरच्या जिविताक आमी फाटीं येताना सुमयान आमकां दिवचें धैर्य हेंच मोगाचें न्हू. भिये नाका म्हणून सुमी आमकां धाडटा हांव आसां. त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 13 वाचलें जाल्यार परतून आनी परतून तेंत वतना भिये नाका, हांव तुजो सर्वेस्पर देव, हांव तुजें सवें आसां, हांव तुजो उजवो हात धरून चलयतां, हांव तुका घटाय दितां, बोल दितां, कांय भिये नाका. तर मोगाचें न्हू परतुनी संपूर्ण तरान आमकां ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. कितें त्या सवां मागणी आसा सगळीं ताच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. एकांतराचे 1 वा 2-4 जाणां आमी गावया मोगाचें. आनी सुमी आमकां म्हणटा तुज्या कश्टा दुखा वेळा तुज्या जिविताच्या हर एका घडये हांव आसां म्हणटा. ही उतरां आमी गावया, अनुभव करया मोगाचें. आमचो भाव गायताना ही उतरां आमची कान घेवया. तो जेजू तुजें नांव कान, तुजें नांव कान तुका म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा, भिये नाका, आसाय तूं म्हज्या पांयां तळा, मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, म्हजो सांगात हांव तुका दितां, हांव तुका केदींच सोडिना, भिये नाका म्हणटा. त्या देखून ह्या उतरांनी विणलेलें हें कतार आमचें गन घेवया. सोमयाची उतरां म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक म्हणलें हो सोमयाचो थाळो म्हणलें आमी स्विकार करया. आनी त्या मरिपात हांगा थावन आज आमी वचूंक सोमयाची कृपा आमी मागया. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या तळा आधार. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या तळा आधार. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दितां तुका म्हजो सांगात. मुखार तूं सर धरून म्हजो हात, दितां तुका म्हजो सांगात. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या तळा आधार. तुका दिसताना जिवीत कांगाल जाता म्हूण भोगताना जेजू म्हणटा बाळा भिये नाका, हांव आसां हर एका घडये, हांव आसां हर एका घडये. तूं एक सूर न्ही, तुका कोणेंय सांडला म्हूण बगल्या रे, हांव आसां भिये नाका, हांव केदींच सांडचो ना. जेजू परतून आनी परतून तेन्ना म्हणटा कोणेंय तुका सांडल्या रे हांव सांडिना, तुका जल्म दिल्ली फाणो दिल्ली ती आवय सोडीत तरी हांव सांडिना. बाळा भिये नाका, हांव सांडिना म्हणटा. तुका दिसताना तुका भोगताना, तुका दिसताना तुका भोगताना. एक सुरो वाचून कोणूच नासताना
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगचनो बियेनाका बाळा आसा तो म्हज्या पांयां तळा म्हणलो जेसू आमकां आतां आशिर्वाद दिता ताचे आशिर्वाद दिवन तो आमकां धाडटा ते देखून ते आशिर्वाद घेवंक आमी सगळ्यां दिंबेर पडया हे देवाडा सक्रामेंताक गीत गावन ताची आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या समाजाचेर आमच्या देशाचेर आमच्या राज्याचेर आमच्या संवसाराचेर आख्या सगळ्या कडेन सोम्याची शांती समाधान जिवंत क्रिस्ताची शांती समाधान राज जावच्या खातीर विशेष तरान मागया आनी ताचे आशिर्वाद सगळ्या चराय कोनशांनी संवसाराच्या वाळोवन दी म्हणून आमी मागया आनी प्रत्येक जावन आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक आनी कुटुंबां वाळोवन दी म्हणून मागया आनी ते आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडण्याचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. मोगचनो एका दिसाचे मागणे सोम्या सांगता मागण्यांत एक दीस हांगासर येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या आशिर्वादा मुखांतर आमी भक्तीपणी संपयलें जायतीं देणी आशिर्वादां देवाची काकूळत आमी मागली आमची कुटुंबां आनी आमकां स्वामी पवित्र केली ह्या बगेवंत हप्त्यान चड आनी चड जेजूचे कश्ट नियाळूंक आनी विशेश जावन एकामेका राजी जावंक ह्या पुणथळार जेजूची आशिर्वादां घेवन आमी भायर वेता आसतना आस्कुऱ्या तोंडान एकामेकाची तोंडां पळोवन कोणा लागीं उलयना तसल्या लागीं उलोवन राजी संधानेन मायमोगान बोगसण्याच्या स्पिरितान बदलली नवी पुनर्जिवनपणाची भुरगीं जावन आमी भायर या घरा या आमचें कुटुंबी पवित्र करया आनी जेजूक साक्ष जावया. हे सगळ्या दिसाचें भक्तीपण सोलोवन व्हेल्लो सकाळीं कुटुंबा विशांत शिकोवण आनी आतां भोव अर्थाभरीत पवित्र रितीन सक्रामेंताचें आराधन आशिर्वाद सोलोवन व्हेल्ले जावन आसात. आमचे सुमोगाळी इश्टमनादीक बाब अनिल सोजू दिरोक्तर कुटुंबा जिणे केंद्र बज्जोडी तशेंच सांजुजे निवृत्त याजकाच्या गोरसो मार्गदर्शक जायतीं रेतिऱ्यो शिकोवण विशेश जावन जो कोण काजर जाता तांकां तरबेती कावन्सिलींग आनी सर रितीची मागणी
ते भेटयतात आनी आमी इसारल्या वेळार कुशेन ते आयल्यात मोगाळ बापानो सर्व भक्तिकांच्या नांवान एका सुत्रान हांव तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा सगळो दीस आमचे सवे आसून आमचे खातीर मागलेल्यांक देवाची आशिर्वादांनी काकुळत तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी पात्रोन संतांची विसनार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या मिसांवाचेर हांव मागतां ताळयांच्या आवाजान देव बरें करूं म्हणया तशेंच सकाळीं कुर्साची वाट कुटुंबावेशान चलोवन व्हेल्ले आमचे सहायक विकार बाब रोशन तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा कोयार भोव अर्थाबरीत रितीन सगळो दीस गायनां केल्यान मनेस्त डेनिस गोंजाल्वीस हाजें मुखेलपण घेतलां आनी सर्व कोयरिस्तांक हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या दिसाची तयारी आमच्या धर्मीक भयणींनी केल्या लायक भावा भयणींनी केल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी येद आवडल्या संख्यान तुमी हांगा आयल्यात जेजूचेर मोग दवरून ह्या पुरुशताचेर मोग दवरून तुमी हांगा आयल्यात तुमकां समेस्तांक काळजान तावन रेक्टर मनादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिल्लो आनी म्हज्या तर्फेन हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा आमी एकामेका मागया आनी मोगान जियोवचें भुरगीं जावया जेजूक साक्ष दिवया परत समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हें सगळें चित्रीकरण केल्ल्या डिवायन वर्ड TV माध्यमाकी आनी हाजें विक्षण केल्ल्या समेस्तांक हांव परत देव बरें करूं म्हणटा इतल्यार हो दीस आमी हांगासर संपयता परत देवाची विसनार आशिर्वादां आमकां दान दिलां पुणशताक फिलोमिना आनी फ्रांसीस सिक्वेरा वेलंकणी वडो 5,000 रुपये तिणें मुखार येवन मानाची वात स्विकार करीचे म्हणून कळती विनंती निमाणें गीत गावन आमच्या पात्रोन संतांक आमी हे दीस संपोवया आनी उपरांत आमी मौनपणी घरावेचें सांगण्याचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जोवा पाव दुसरो देवे काकूल तिचो भक्त तो भाग्यवान जोवा पाव आमचो तुमी कुमगारा गायल्या बरी मुखार येवचे आनी आमी हात धरून मागतल्या